All right, go ahead. Olivia, go ahead, Baba. Yeah, okay, sister. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आर्गा तुका आबा बापा, आर्गा तुका जेजू क्रिस्ता, आर्गा तुका पवित्र आत्म्या, आर्गा तुका भोव मोगाळ बापा. तुवें आमचो इतलो मोग केलो की तुवें आपल्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक आमचे पासत खुरसार भेटयलो आनी आमकां सगळ्या पातकांतल्यान पिरापांतल्यान देंवचाराच्या गुलामपणांतल्यान दुयेंसांतल्यान कोरजांतल्यान आनी मरणांतल्यान जें कितें तुज्या उतरा प्रमाणे ना तातूंतले तुवें आमकां सुटका फावो केल्या आनी दर एके घडी तूं आमकां आनी आमच्या फामिलीक राखता आनी सांबाळटा. मोगाळा बापा, तुजो पवित्र आत्मो आमकां तुज्या जिव्या उतराची जाणवाय आमकां दिता आनी आमच्या मनाची नवसोडणी करून एक जोयतीवंत जिवंक म्हाका आनी म्हज्या फॅमिलीच्या दर एक वांगड्यांक स्थिर, बळ आनी आदार दिता. मोगाळा बापा, आयच्या ह्या जमातीत तुवें आमकां नांवान आपूण हाडल्यात आनी तूं आमकां तुज्या जिव्या उतराची आनी समजोणी आनी जाणवाय आमच्या भावा विन्संटाच्या तोंडांतल्यान दिता. म्हूण आमी तुका जेजूच्या नांवान आर्गां आनी वाखाणणी दिता. मोगाळा बापा, हें मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. Amen. Praise Amen. God. Thank you, Baba, Fiona. वेलकम. Praise God. Okay. कोणाकू testimony, huh, Deepa? Hello? Baba, okay, binding prayer करूया. Let's yeah. तंगे testimony हाते ready रावंदी तंका. Alicia, go ahead, Baba. सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान तुवें आमकां अधिकार दिला. त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत, उज्यांत, उदकांत, जमनी पोंदाक आनी सगळे धरतेर. तूं आमचो रचणार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रचने पासत आमी तुका आर्गां आनी महिमा दिता. मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाचे येवजणेक आमच्या आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता ताच्या नुस्त्या शक्तीत आमी बांदून घालता आनी ताचो दुवेस करता. जेजूचे पवित्र रगत जे खुरसार आमच्या पासत वाडयल्ले त्या अमोलीक रगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय. ह्या तुज्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां तुवें वाटायल्ल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. हे मागणें आमी करता जेजू तुज्या पुताच्या नांवी. आमेन. Amen. 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 Praise Amen. God. Amen. Praise God. Argan Jesu. Argan Jesu. Argan Jesu. Praise God. आता कोणाकू देवा ग्लोरी दिवपा जाय कितें आहा सांगपाक टेस्टिमनी. Sister खूब जाणां आयसात. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Praise Jesus. God. आत वयर काढ नाही मरे ब्रदर.
Praise God. बरें कोणूय गोवायकी दिवचे पयलीं तुमकां फकत एक फायदो जो जाता आमकां जेन्ना आमी गोवायकी दिता ताजो फायदो तुमकां सगळ्यांक सांगता. 3 वस्तू जातात जेन्ना आमी गोवायकी दिता आनी 4 वा 5 आसत पूण हांव म्हज्या हिसपान 3 ज्यो बऱ्यो आसात त्यो हांव तुमकां सांगता. जेन्ना आमी गोवायकी दिता, तेन्ना आमी देवाक महिमा दिता आनी आमकां सगळ्यांक आमकां एक हुकूम दिला देवान की आमी ताका वाखाणणी दिवंक जाय, ताका महिमा दिवंक जाय. म्हणटच जेन्ना आमी आमची गोवायकी दिता आमी देवाक महिमा दिता, आमी ताका वाखाणणी दिता. दुसरें, जेन्ना आमी आमची गोवायकी दिता सर्गीचो बाप थिंचोर आसा जेजू कडेन, जेजू आतां बापाच्या उजव्याक बसला. तो आतां बापाक सांगता, बापा पळय म्हजी धूव, म्हजो चेडो तो पळय कितें सांगता तो, हांवें कितें केलां तें. आनी आतां तुजी चोत्राय सर्गीच्या बापाचेर आसता, बापाची चोत्राय तुजेर आसता. आनी जेन्ना बापाची चोत्राय आमचेर आसा, कितें सजमतात तुमी? कितें सजमतात तुमी? चोत्राय देवाची तुजेर आनी म्हजेर आसा. देवाक आख्खो स्वर्ग आहा, पूण जेन्ना आमी गोवायकी दिता ताजी चोत्राय सगळें सोडून ताजी चोत्राय तुजेर पडटा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी गोवायकी दिता आमकां कितें फायदो जाता? बायबल म्हणटा वी बिकम होल, WHOLE. म्हणजे कितें? म्हाका जेन्ना हांव गोवायकी दिता की म्हाका म्हजे कुडीन पेकोणी मेवली, पूण जेन्ना हांव गोवायकी दिता आतां म्हाका बेसांव फकत म्हाका पेकोणीच्या सायडीन मेवना, पूण सगळ्या कडेन म्हाका बेसांव येता. सगळ्या कडेन म्हाका देवाचें बेसांव येता. कित्याक? देव फकत म्हाका जी पेकोणी दिल्या ती हांवें गोवायकी दिल्या म्हणून म्हाका फायदो ना, पूण सगळ्या म्हज्या काजाऱ्या जिवितान, म्हज्या संबंदान, म्हज्या पयशांनी, म्हज्या कामांनी सगळ्या कडेन म्हाका बेसांव येता. आनी आमी सगळीं पळयल्या कालचे फावटी जेन्ना कोणें हांगा गोवायकी दिल्ली, खंय ताका बेसांव येतात सगळ्या सायडीक. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी गोवायकी दिता आमी कितें केलां तें सांगिना. हांवें मागणें केलें, देवाचें उतर उलयलें, हाका सांगलें, ताका सांगलें. पूण जेन्ना हांव सांगता की देवान म्हाका कितें केलें तें, ताच्या उतरा वरवीं हांवें कितें तें उतर घोट धरून, म्हज्या काळजान रिगून, त्या मनाची नडसणणी करून, तें उतर फाडून आतां म्हाका तें जैत मेवता आनी हांव देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिता. तेन्ना भाव भयणीनो, म्हज्या जिवितान देवाचें बेसांव फकत त्या एका जाग्यार पडना, पूण आख्ख्या जाग्यार, आख्ख्या जिवितान पडटा, म्हज्या फामिलीक येता आनी म्हाका आतां फायदो जाता. कित्याक? हांव खालतो जालो देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाक, ताका महिमा दिवपाक, ताका हांव सगळ्या सोबे मजार हांव म्हजी गोवायकी दिवपाक. देखून भाव भयणीनो, आमच्या फायद्या पासत, देवाक वाखाणणी दिवच्या पासत आमी आयज आमची गोवायकी दिवया. आमेन. Amen. Arkan Jesu. Amen. आर्गां जेजू. तर हांव कोण आतां? आमच्या जिवितान कितें तरी घडटा, आमी उतर पाळटा, तें उतर पाळटा जाल्यार आमकां टेस्ट आसतलोच, आनी टेस्ट आसत जाल्यार आमची टेस्टिमनी जातली. Amen. प्रेज गॉड. ब्रदर जो. Praise God, brother. God, thank Brothers you, and Jesus. sisters. देवा आर्गां, जेजू Arkan आर्गां. Jesu. आर्गां, जेजू आर्गां. गोवायकी म्हणल्यार ब्रदर अशें करून व्हडली हें बिजमीत बीन आजून घडलं नाय, तेश कोन्न म्हणजे कोणाकूय सांगलें तेका, फकत देवागे उतर दिलां. बाबा जो, तू हे क्लासीन येयला म्हणून हेच व्हडली गोवायकी तुजी. Amen. होय ब्रदर, होय ब्रदर. आमी सगळीं ह्या क्लासीन देवाचें उतर आयकता, ही व्हडली गोवायकी की अजून आमी होय जिवीत brother. आसा. कोरोना चलता, ओमनिक्रोन चलता, जॉनिक्रोन चलता, टॉमिक्रोन चलता, अजूनही आमी आहात थोडा. होय होय ब्रदर. हांव तेंच सांगता ब्रदर सगळ्यांकूय. आतां आनी जायतीं नांव येतलीं, जायतीं दुयेंस येतलीं, जायते येतलें. म्हळ्यार जेन्ना तूं देवागे उतरां स्ट्रॉंग आहा आनी तुका खबर आहा जेजूगे नांव सगळें नांवा परस व्हरती म्हणून,
Praise God. Jesus is the name above all names म्हण. Amen. So Amen. तुका कसले व्हायरस येलो तू त्या व्हायरसा कसले दुयेंसा कसले तू तेका पिडेक तू मॅग्निफाय करपा ना, व्हडपण दिवपा ना. तू फकत जेजूगे नांव वाखाणटलो आनी कोण तुगे घरा बिया आनी कोण मेळटाय तांकां तू जेजूगे नांव सांगतलो आनी जेजूगे नांव मॅग्निफाय करतलो आनी तेंगेले जिवितांत तू तांकां सांगतलो मॅग्निफाय करपाक. सारकें न्हू ब्रदर? सारखे. Praise God. आनी आतां आनी एकलो मेळ्ळो म्हाका ब्रदर ताका जालें तूं केस आहा जाणटो जालो तो टिचर तो पयलीं आनी तेगे बायलो टिचर भुरग्यां बी शिकयताय बरें हितू हें जालें आनी ताका जालें आतां केस आहा तो म्हणटा आतां जाणटी जाले आमी आतां तेंचोय जायना पांयान जायना मुगेले बायल आहा ते कडेन जायना बो सो एश कोन्न म्हणटा आमकां आतां ती देवागे हांव ताका गुन्यांवकारी करना कित्याक देव आमकां हांव जजूय करना कित्याक आमकां खबर आसा की देव सांगता तुवें तेसो आहलोलो पयलीं तुमी तशीं आहलोलीं. तर आतां फकत डिफरन्स कितें जाता ब्रदर आमकां ही देवागे उतराची सजमणी मेळ्ळ्या आतां ती आतां आमची ही उतर तांकां सांगपा वयता तांकां ती मानून घेवपाक कठीण जाता. तो म्हणटा बाबा आमी जाणटी जाले आमी तूं शिकोवन येयले तूं कितें सांगता. हांवें ताका सांगलें ब्रदर म्हूण सांगिल्लें ताका भावा म्हूण सांगिल्लें हें आमी कितें उलयताय तें आमी सांबाळून उलोवपा जाय कित्याक पयत पुस्तकाचेर यशेश बरयलां. तो सांगता तेसो आपणा सांगना खंय जाणटे जाल म्हणटरी ही सगळे अशें जाता ही आमकां खबर आहा तुवें जाणटे जाल म्हणटरी तुवें तुका मागीर कळटो म्हूण सांगता. कळ्ळें तुका म्हळ्यार मानून घेवपा रेडी ना कित्याक जिवीत आनी मरण जिबेचेर आहा म्हूण. हांव म्हणना जाणटे जाले जाल्यार तूं जाणटे जावपा ना म्हूण जाणटे जातले आमी देवान आमकां सांगलां तूं जाणटे जाल म्हणटरी तूं चलपा जावपा ना तूं बेडीचेर पडटलो अंथरुणार पडटलो तुका कांय जावपा ना हें देवान सांगलां आमकां. सारकें ब्रदर? Praise God. Praise God. Praise God. तर तेंकां मानून घेवपा तो मानून आतां तेंकां जेन्ना तेंगे तोकली चलना आनी तेंकां देवागे उतरां सोजमावपा तूं हें कोता जाल्यार तेंकां अंडरस्टँड जावपा मातशें प्रॉब्लेम जाता कित्याक जें शिकलां तें अनलर्न करपाक. तेका लागून हांव तें आतां कोणा समजिकाय घेवपाक शकताय देवान तेंकां आतां आजून पासून बरी मोद दिल्या समजोवपाक. आतां तर तेमी हें उतर देवागेलें समजोन घेयलें जाल्यार तेंकां बरें पडटलें म्हूण बऱ्या पडटलें कित्याक तेंकां तें दुसऱ्यान तें चिंतप आहलोलें मुगे मांयक जालोलें मुगे पायक जालोलें हें मुगे हें जालोलें लोक हें सांगताय तें सांगताय तें घेवन बसपा न्हय मनान ओसरणी करतले देवागे उतरा प्रमाणे. आनी तेंकां सांगता देवागे उतरान तुमी सांगलां देवागे उतर सांगता जाणटी पिराये पासून तुमी फलादीक आसता म्हूण कित्याक आतां तेंकां सांगलें जाल्यार मातशें हें जाता तेंच ब्रदर आनी कांय ना. Praise God. Arkan Jesu. आर्गां जेसू सिस्टर आर्गां बाबा. कॅटी तू कितें आहा सांगपाकू? Thank you, Jesus. No, recap regarding. वय वय रिकॅप करया. राव देवा पयली ग्लोरी दिया मुगो. जेजू कारगा Okay. म्हाका न्हू कितें सांगपा जाय धाकटेशें बट म्हाका शेअर करपा जाय की लास्ट इयर कोरोना जालो तेदोना जायती नांव येयलोली जी दुयेंसाची हें ते बट फर्स्ट टायम म्हाका हेजी तो वेरियंट कितें येयलें तेजें नांव खबर ना. प्रेज गॉड. आनी म्हाका ते हांव पयलीं कितें जातालें रोखडें स्टडी करतालें कितें येयलां कितें जालां एशें कोन्न पयलीं रोखडें हें करूं वयतालें लास्ट इयर बट नाव आफ्टर कमिंग इन द वर्ड म्हाका ते नांव खबर देखून ते म्हाका ते नांव सांगिल्लें देखून जाल्यार म्हाका ते कुस्तार जाता येवपाक. सो हांव देवा आर्ग दिता की म्हाका तितूंतल्यान तेणें भायर काड म्हूण. प्रेज गॉड. माय फातिमा मुझे भाशेन राव. आयकोता? मुझे आयकोता भाशेन ब्रदर राव. सांग. नो नाव नको जाल्यार कितें करपाचें? जॉनी, टॉमी, रॉमी म्हणून नांव घे. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कित्याक जाणाय आतां तांकां खूब नांवां दिल्यात सायन्टिस्टान ओय. नांवां दिल्यात आनी जेन्ना ही नांवां दिता ओमनी क्रोम आनी कसलो क्रोम म्हणटा तो तेन्ना आमी ओय. सगळे एकदम आमचो भेजा पिड्यार जाता. पूण आमी कितें करूंक जाय? आमी जो लोक आमकां ही उतरां दिता आमी फकत म्हणूंक जाय अरे बाबा आमचो जेजू पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा जेन्ना हे व्हायरस लागीं जाता ते मोडटा. ते ओमनिक्रोम मोडटा तो टॉमिक्रोम मोडटा सगळे मोडटात कित्याक आमचे भितर जेजू आसा. ग्रेटर इज ही दॅट इज इन Amen. मी देन ही दॅट इज इन द वर्ल्ड. That is out in जो the मुजे भितर Hallelujah. आसा तो व्हडलो world. व्हडलो मीन्स व्हडलो
आणि जो भायर आसा ल्हान आसा आणि तो जावन आसा व्हायरस जे देंवचारान हाडला न्ही जेन्ना आमी आमच्या मनाची नोसणी करता आनी आमी तोंड उक्तें करून उलयता त्या व्हायरसा फकत व्हायरस तो मोडटले आणि दुसरो लोक जो आयकता तांचोय भावार्थ वाडटा ती आतां घट जातात आणि देखून भाव भयणीनो आमी जेन्ना ही उतरां आयकता क्रोम आणि व्हायरस आणि आमी ओगी रावता आणि आमी म्हणटा अरे बाबा आमी तोंड उक्तें करून बोन दवरता आमी कितें करता जाणय आमी त्या लोकांक ते सोत तांकां रिजेक्ट करता वी रिजेक्ट द ट्रुथ फॉर समबडी देखून जेन्ना ह्यो खबरो आमी आयकता भिरांतीच्यो आमी ओगी रावपाची गरज ना लोक हांसतलो आमकां अरे तुका आनी खी आयला रे खंयच्या संवसारान खबर ना म्हूण खबर ना तुका खबर ना कितें चलता ते ना म्हाका खबर ना खबर आसली जाल्यार म्हजे कडेन बरी खबर आहा तुका आयकूंक जाय ताका बरी खबर सांग की व्हायरस मेले म्हणून जेजून सगळे खुर्सार घेतले म्हणून आनी जेन्ना आमी भावार्थ दवरता तेन्ना आमकां कसलीच भिरांत ना आतां व्हायरस आमकां भियेता म्हूण सांग हांसतले पूण चिंतूंक लागतले तुका पयस वेतोच आनी तेन्नाच भावार्थ जाता आमेन आनी कितें जाणा हांव मिसा गेलो न्हू म्हजे सायडीक ती बायल आहली एक बेंचीचेर आमी तीग जाण आहली डिस्टन्स करून आनी जस्ट बिफोर कम्युनियन तेन मास्क काडले आनी तेन शिंकी काडली मास्क काडून I was like, Jesus, I'm vaccinated by your precious blood. I just said that. Praise God. आणि माश एक सेकंड एक फ्रॅक्शन माश एक सेकंडेश म्हाका हें जालें हें आनी कितें बट देन आय जस्ट सेड इट लायक दॅट आय एम वॅक्सिनेटेड बाय द ब्लड ऑफ जीसस आनी तेजे उपरांत कम्युनियन घेवपाचो आनी तेदो आनी हूंय सॅनिटायज करपाचें बट आय जस्ट बिलीव दॅट आय एम वॅक्सिनेटेड बाय द ब्लड ऑफ जीसस एंड नथिंग हॅपन टू मी प्रेज गॉड हय पयलीं आलो जाल्यार हांव पयलीं सॅनिटायज बी करतालें आतां गेले बट नाव नो प्रेज गॉड थँक्यू जीसस एंड आफ्टर दॅट आय रिसीव माय कम्युनियन ऑल्सो प्रेज गॉड Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. गो बाबा जो ब्रदर अनेक काम करतात आम्ही कोणे अशें करून म्हणलें न्हू तूं जाणटो जाल म्हणटरी तूं कळटलें म्हणून तेदोन आतां आमी अनेक शिकल्याचें वी कॅन्सल द वॉट एवर ही सेइंग इन द नेम ऑफ जीसस आमेन सो ते शिकलात ते कित्याक कोणूक अशें करून म्हणटा ते कॅन्सल इन द नेम ऑफ जीसस कित्याक आतां अनेक हांव कामां आसलोलो तेदोन तो थिंग मॅनेजर आनी तेगेले हात दुखपा लागली तेका म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 52 53 इयर्स ओल्ड तो आनी तो जाय दोतोरां बरें गेलो आनी तेका तें बऱ्या पडलें आनी मागीर हांवें चाल तेका खबर कितें जालां तो म्हणपा लागलो आपणाक गेले हात दुखता हांवें म्हणलें तूं क्रिस्तांव न्हू हेचो देवागे उतर आमकां अशें सांगता तो म्हणटा म्हाका म्हणपा लागलो तुका कळना म्हणपा लागलो तूं जाणटो जाल म्हणटरी तुका ते इजीचेर जालो तुका कळटा म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें तुगे आतां हांव कॅन्सल करता जेजूच्या नांवान तूं कितें म्हणटा तें आनी हांवें तेका सांगिल्लें स्क्रिप्चर सांगिल्लें तेका तूं कितें तुवें ते प्रॉब्लेम उलोवपा शिरपडना ते प्रॉब्लेमाक उलोवपा जाय आनी तेका स्क्रिप्चर दिली ते फकत एक्सप्लेन करता थिंगा आसलेलो थोड्या वेळा भितर तेगेले हार्टीक प्रॉब्लेम गेले तो कितू दोतोरां बरें गेलो म्हळ्यार तें बऱ्या पडलें म्हळ्यार हें स्क्रिप्चर तेका बेश्टें एक्सप्लेन करता तेन्ना तेका तेगे हिलींग जालें हालेलुया सो म्हाका हें सांगता बाबा थँक्यू तूं आपणा ही ती बेश्टें सांगलो तें आपणा ही पेकोणी मेळ्ळी आपणा ही आतां हार्ट बी कांय दुखना सो हितू आमकां कितें खबर आहा आतां आमकां देवागे उतरां म्हणटरी देवागे उतर आहा तें जिवीत म्हण आनी देवागे उतर आहा तें बोलिश्ट म्हण आनी देवागे उतर निरफळ वचना म्हण सो आमी कितें केन्ना आतां म्हाका तें कॉन्फिडन्स आहा म्हळ्यार आतां कितें जाता फकत प्रॉब्लेम कोणो एक जाणटो तूं एक सिरियस आहा केस जाणटो मनीस तो आतां आनी तूं तेका जेन्ना तेंगे फॅमिली तूं तेंका देवागे उतर दिता त्या मनशाक तेंका कावन्सिलींग मेळटा म्हळ्यार तो मनीस ब्रदर केन्ना म्हणटा आतां हॉट सिटार कोण आहा तूं आहा काय तो तुगे मनीस आहा कित्याक जे टायमार तेणें देवागे उतर घेवपा आहलेलें आमी तेजे पासत मागताले आनी तेका ती उतरां शिकवण दिली ना आनी आतां तो हॉट सिटार आहा आनी तेगे कितलें तकलें सांगलें जाल्यार तेका तो भावार्थ येना त्या टायमार आनी मागीर कितें म्हणटा कितें जालें समज तेगेलें तो मरण जालें ते म्हणटलें हेणें मागणी केलेलें पावलें ना केसो मागणी गा म्हणटलें लास्ट कित्याक देवागे उतर निरफळ न्हू सारकें न्हू ब्रदर Praise God. Praise God. Praise God. तेका जाणा आयज म्हाका कोणे टेस्टिमनी धाडल्या ऑडियोचेर हांव आतां वाजयता ती ओके हांवें आतांच म्हाका मेळ्ळ्या सुमार 1 वर हांवें तेजे पयलीं पळयल्या हांवें पळोवंक ना पूण हांव ती टेस्टिमनी म्हाका
हांव तुमकां सगळ्यांक वाजयता. ओके. ओके ब्रदर. हॅलो ब्रदर. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कसो आसा ब्रदर? हांव फोन केला तो हांव फोन केला तो हे जायना, आउट गोईंग कॉल्स कितें इनकमिंग कॉल्स कितें येना म्हणून सांगता आसले. सो काय केलें. हॅपी फेस्ट ब्रदर. आनी ब्रदर ब्रदर आणि ब्रदर मातशी एका माझी एक टेस्टमनी हांव दिता घालता. हा. प्रेज द लॉर्ड. माझे नाव टेकला. हांव पोंडासान उलयता आणि माझी एक टेस्टमनी हांव दिता. माझ्या चेडवाचे आसा ते सीक आसा पण जाता बरें जाता आणि एक दीस सीक जाता, एक दीस बरें जाता, चलता. तशें हांव सांगता पळय, सप्टेंबर म्हयन्यान म्हाका खूब त्रास येयल्यात. खूब म्हणजे म्हाका सगळे वाटांनी लॉस जावंक लागले आनी खूब हें जालें हांव. पूण म्हाका म्हाजो माझे सगळे पयशे म्हयन्याचे गेले शे जाले, पूण जाल्यार स्टील म्हाका कांयच उणें जायनासतना म्हाजे म्हयन्याक गेल्यात. म्हाका हांव देवाक अर्गां दिता. कशें गेले म्हणून तितून म्हाजे बिल्डिंगेचें काम येयलें. म्हाका बिल्डिंगेच्या कामाक कितले 8,000 कितें हें करचें पडटलें म्हणून कलेक्शन करचें म्हणून सांगलें. तशेंच म्हाका फ्रीजूय पिड्यार जालो, म्हाजो इंडक्शनूय पिड्यार जालो. खूब लॉस जालें म्हाका. आनी चेडूं सीक आसा. ते सगळे पूण सगळे म्हाजे क्लियर जालेशें म्हाका खबर ना. कशें सारकें म्हणजे म्हाका कांयच पोटाक पासून कांयच उणें करिनासतना सगळे म्हाजे म्हयन्यान क्लियर जालेशें. आनी खरेंच म्हाका देवान आशिर्वादीत केला म्हणून ते भाशेन म्हाजे हें सगळें जालें. तशेंच ब्रदर आनीक सांगूंक सोदता. म्हाजे भयणीचें चेडूं ते लंडनासून लास्ट मंथ येयलेले घरा आनी जाले आसले ते थोडे दीस आसले बसतार आसले आनी ते वयचो टायम जालो 7th ते वयचे आसले. ओके. वयता आसतना ताका खूब त्रास जाले. तेणें वॅक्सिन सगळें केलें कितें कितें करूंक जाय सगळें केलें. जाल्यार स्टील ताका म्हणलें खंय कितें थंयसून कितें मॅसेज येवंक जाय तांकां वॅक्सिन कितें म्हाका कसलें खबर ना कसलें तें, पूण ते येयल्या शिवाय तुका वचोंक मेळना म्हणून हें केलें. आनी ते सारकें टेन्शनान बसले ती आनी हें केलें. म्हाका मॅसेज घातली आपल्या पासून माग म्हणून. आनी तशेंच म्हाजे एका थोडें हें येयलें की ताका देवाचें उतर दिवंक. आनी हांवें ताका साम्स 46:1 दिलें. देव आमचो आदार, तो आमचे बळ, कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार म्हणून. आनी ताका रिपीट करीत राव म्हणून सांगलें. आनी ते रिपीट करीत रावलें खंय तें. आनी तशेंच म्हाजी भयणी रडटाली ताकाय सांगलें. तीच उतरां दिली ना म्हाजे भयणीकूय. आनी ताका तूंय रिपीट करीत राव म्हणून सांगलें. आनी मागीर सकाळीं 6:30 म्हाका मॅसेज घातली ताणें की आपणाक पास मेवलो म्हणून आनी आपूण वयता म्हणून. आनी काल ते बरे भाशेन पावले म्हणून म्हाका मॅसेज घातला म्हणून हांव देवाक अर्गां दिता. म्हाज्या काळजांतसून देवाक अर्गां दिता. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. काय बरी God. टेस्टिमनी ब्रदर. ही जी सिस्टर आमची हा तिका एक चोली हा. शी इज बॉर्न डिफॉर्म म्हणजे ती जल्मल्या थंयच डिफॉर्म. आनी ती तिका आतां 25 वर्सांची चोली हा. तिका एक दुसरी धूव हा ती रान बायल. पूण ही बायल जी पोंडा आसा ती देवाचें उतर सदां आयकता आनी सदां ती म्हणटा म्हाका आमचे भाशेन धाड आनी देवाचें उतर. आतां 1 वर्स जालें ती आयकता. आनी भाव भयणीनो, जी ही टेस्टिमनी तिणें दिली, तिणें हाचे पयलीं टेस्टिमनी दिली पूण म्हाका मेळना त्यो टेस्टिमनी. कित्याक ती म्हाका सदांच ऑडियो धाडटा. तिका इंटरनेट ना म्हणून तिका येवंक जायना. पूण खरें म्हणल्यार ही देवाच्या उतरान देवाचें उतर आयकून ती आतां केन्ना केन्ना म्हाका टेस्टिमनी धाडटा. ती पळयता तिची धूव आहा तिका उलोवंक जायना. शी इज हँडिकॅप. तकलेन सारकी ना पूण ती तिका जेवण दिता. तिची घराच आसता. आनी घो ना, पूत ना, एक चोली काजार जाल्या आनी ही दुसरी हा. पूण भाव भयणीनो,
ही बायल जी आसा खरेंच भावार्थी. शी इज अ विडो विथ फेथ. आणि आयज जेन्ना तिने टेस्टिमनी दिली, तिने सांगूना की म्हाका कितें केलें तें, म्हाका कितें पाहिजे. तिका प्रॉब्लेम आसलो, पूण ती आतां देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिता, देवाचें उतर आतां दुसऱ्यांक Hallelujah. सांगता. आणि ही जी टेस्टिमनी तिने दिली, तिने सांगूना की हांवें देवाचें उतर काडलें, म्हाका पयशे मेळ्ळे. ती सांगता म्हाका त्रास जाल्ले, पूण देवान तिचे सगळे जे त्रास आसले, सगळे तिचे पयशे भरूंक जाल्ले, रेंट भरपाचें, बिल्डिंगाचें, फ्रीज पिड्यार जाल्लो, मागीर इंडक्शन पिड्यार जाल्लें, हे सगळें देवान तिका भरून हाडलें. आनी आतां ती फकत देवाच्या उतरान मोगान इतली आसा की दुसऱ्यांक हें देवाचें उतर दिता. आनी तिणें आयज गोवायकी दिली की कोणाक आयज लंडन पावली म्हणून देवाच्या उतरा वरवीं. आनी ती आतां हें उतर, हें देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक दिता. ही व्हडली गोवायकी ही Amen. आमच्या सिस्टरांची. आमेन. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. एक आमचे young chodu Fiona, she wants to praise God. She wants to sing a worship song in Konkani. Praise God. Praise God. Praise God. Go ahead, Fiona. जेजू कारगा. Jesu Karga. आम्ही आयच्या दिसाक बापाक आर्गां दिवया. हे खातर म्हणया, आयच्या दिसाक बापाक आर्गां दिवया. आयच्या दिसाक बापाक आर्गां दिवया. आयच्या दिसाक बापाक आर्गां दिवया. चालया त्याच्या उसवाडान. चोल 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 ताच्या उसवाडान. चोल 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 ताच्या उसवाडान. चोल 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 ताच्या उसवाडान. चोलया ताच्या उसवाडान. आयच्या दिसाक जेजू काणुया. आयच्या दिसाक जेजू काणुया. आयच्या दिसाक जेजू काणुया. चोलया ताच्या उसवाडान. चोल 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 ताच्या उसवाडान. चोल 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 ताच्या उसवाडान. चोल 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 ताच्या उसवाडान. चोलया ताच्या उसवाडान. आयच्या दिसाक आत्म्याक आयच्या दिसाक आत्म्याक काणुया. दिसाक आत्म्याक काणुया. चोलया ताच्या उसवाडान. चोल 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 ताच्या उसवाडान. चोल 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 ताच्या उसवाडान. चोल 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 ताच्या उसवाडान. चोलया ताच्या उसवाडान. चोल 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 ताच्या उसवाडान. चोल 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 ताच्या उसवाडान. चोल चोल ताच्या उसवाडान. चोलया ताच्या उसवाडान. तुमकां केन्ना भिरांत दिसता तेन्ना हे गायन करचें तुमी. बोवाळ तो जेजू क्रिस्त जो मोजे भितरची येता. 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 बोवाळ तो जेजू क्रिस्त जो मोजे भितरची येता.
Bovordo Jesu Christ, Somojevitoshi Yeta. Arga tuka Jesu, Vakane tuka Jesu, Odvi tuka Jesu. Thank Baba, you. you know what we'll do? The second song that you sang, दूसरे part हमने सोगली मुड़ियाते. You Okay. get ready with the words. Yes, Like yes. this we can sing instead of playing the song. Beautiful. Thank you, Fiona. Argan Thank you, Jesu. sister. Argan Jesu. Wonderful. आर्गान जेसूक आमची आर्गान बहीण जेसूक. फियोना आता एक गोंयकी दितली आता गोंयकी दिता की ना तुम्ही आयकोंक ना तिने या 2-3 बुधवारा दिस तिने सांगलेले की तिच्या सासूमायन कितें जालें ते तुम्ही आयकॉल ना No, ते she's young, brother. No, No, no. Sasumai. Brother, I Goiki Diloli, but there was an additional part left for it. Yes, additional part उरलेले पप्पा सांगले की तू म्हणाली टेस्ट दितेली सगळ्यांनी पण ते मला त्याचे उपयोग घेऊन नाही तू Okay, okay. Continue Okay, आता. brother, okay. बरे Okay, सिस्टर okay, फियोना brother. सिस्टर फियोना Okay. सगळ्यांक पोनी तुका पोनी वायकी दिता फकत Praise आमची God. सिस्टर मारिया आणि हांव येता कॅमेराचेर तू कित्याक घेनाय सगळ्यांक गोवायकी दी आनी सगळ्यांक सांग कोण जेजून तुमच्या जिवितांत कितें बदलाव केला कोण देवाचे उतर तुका फायदो जाला ही आमची सिस्टर तुमकां खरेंच सांगता जेन्ना हांव यूके वेता तिजो गो is like live wire. They are taking me in Swindon, right to Bristol, right to London. So आपलो हाच गाडी घेऊन they are like Praise on God. the move. They are on the move, booking the hall in Swindon for my retreat. सगळे करतात. They just run around. And you know, Hallelujah. they're such an amazing couple grown in the word. देखून आयज तिका हांवें खास आपयला कित्याक थिंचर सायडीक कोण हा तो तीन एक गोंयकी दिवंक जाय पूण ती कॅमेरा शाय देखून आता आमची सिस्टर फियोना आता गोवायकी दितली गो अहेड सिस्टर फियोना Hello, brothers and sisters. Jesu Karga. Like last testimony, मुझे सासूमांची दिलो आसलेली ते breast cancer जालोलो आणि उपरांत तेगे रिपोर्ट्स येवपा आसलोले 2 weeks टायमान तेज्या फाटल्यान म्हाका येवपा मेळोना कित्याक बट हांव आयकोताले ब्रदरा गेले कामां आसता सो हांव गेला तो फर्स्ट वेनसडे ऑफ सो 3 वेनसडे हांव आसतलें मागीर पोत्तून कामां तशें Praise God. सो ते सांगलेले ते रिपोर्ट्स येवपाचे आहाय बट आमी जेजूच्या नांवान ते ऑलरेडी आमकां मानून गेलोले की ती ऑलरेडी कॅन्सर फ्री म्हणून सो वेन आमी दोतोरा फुड्यान गेली तेन्ना दोतोरान सांगले ते आनी आमी डिस्चार्ज कोत्ताय फ्रॉम द कॅन्सर थिंग आनी ते आनी कॅन्सर आनी उरोना म्हणून सो ती तितूंतली सारकी कॅन्सरांतली मेकळी जाली म्हणून सो ते स्क्रिप्चर्स ब्रदरान दिलोले ते मार्क 11:23-24 आंजेरा झाडाची तेणी वोपार सांगलेली ब्रदरान तेका जशे जेजून आंजेरा झाडा मुळांसाण मोरोन वच म्हणले तशें आमी आमचेय कसलेय दुयेंस येयलें तेका जेजून हुकूम गायलो तसो आमी हुकूम घालपा जाय दुयेंसा आनी ते मुळांसाण मोरोन वयता मागीर तेगे ऑपरेशन जालो तेन्ना ब्रदरा हांवें स्क्रिप्चर विचारलेलो खंयचो म्हणल्यार बरो ब्रदर मागीर तो म्हणपा लागलो स्क्रिप्चर हिब्रूज 4:12 The word of God is active and alive. कोंकणी नको. It's like a double-edged sword. So it cuts through. So ते आमी सांग म्हणजे हांव ते हें कोत्ताले की ते ऑपरेशन सारकें जालें आनी तेगे ऑपरेशन ती सुरी पळय वापरता ती लायक जेजूची तलवार like हत्यार like it's the word of God which is doing her operation and the hands are Jesus's hand, it's not the doctor's आणि ऑपरेशन सक्सेसफुल जालें ती विदीन नो टायम ते सेम दिसा डिस्चार्ज केले आणि ती बरी जाली आणि
जेन्ना जेन्ना ती घरा येयली ते ते कित्याक लागून तेणी हें धाडलें की तेका ते बिल फारीक करची पडटली म्हणून हॉस्पिटलांची बिकॉज ते डॉक्युमेंट्स कसले तरी डॉक्युमेंट्स मेळना आसलेले मागीर तेणी एश कोन्न धाडलें की ते कडेन विजा आहा सॉरी ई टिकेट आहा काय कितें तुमी तेंका दिसलें ती हिंगा मिन्स लायक फकत UK येयली ती फकत ऑपरेशन करून कॅन्सराचे वचपाश म्हणून सो when she had a single way ticket to UK, it confirmed that she had not come for the only for the operation, but she had come to join the family in UK. आणि हे भाशेन मागीर तेणी ते बिल बसून कितें आहलो ते तेणी ते कॅन्सल केलें जेजूच्या नांवान. Praise God. Praise God. Thank you, Yeah. Jesus. Praise God. Thank Wow. you, Jesus. Praise you, Praise Jesus. God. Thank काय you, बरी Jesus. टेस्टिमनी सांगनासतो रावताक लोले फियोना. Thank you, Jesus. आता आमची सिस्टर फियोना हे कॅमेरा आता कोणाक दितली मायक दितली आता ती सांगतली सामकी डायरेक्ट Wow. डायरेक्ट टेस्टिमनी. Praise God. Hello, brother. बाय सांगताना सांग हा. सगळ्यांक सांग तू आयज तुझे तोंड दुसऱ्याक दिसता इतली होय. उसके आसले रोसरोशीत. इतलो भार आसलो आता पळय तू ब्र- हसताय ती. Brother, नाम brother. रोसरोशीत खुशा- दिसता. खुशाल हा ब्रादर हांव जेजूच्या नाम आनी तुमच्या मागण्यांनी Praise God. ब्रादर देवान म्हाका फेकोण दिल्या देखून खुशाल काय बगल्या म्हाका ब्रादर. Thank you, प्रेज Jesus. गॉड जेजू Praise कारगा God. जेजू Praise कारगा. आनी तुमकांय सिस्टर ब्रादरा तुमकांय थँक्यू आनी हालेलुया जेजू थँक्यू जेजूस Thank you, Jesus. Argan Jesu. आर्का जेजूस हालेलुया जेजू. Wow. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Fiona. Thank you, Santana. Thank you. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. जेजू कारगा. Thank you, Jesu Jesus. Karga. Jesu Karga. जेजू कारगा. Recap करूया मरे brother. पळय रिकॅप करूया. अजून कोण ना? अजून कोणा टेस्टिमनी दिवपाक रिकॅप करच्या पयली? कोण हा? रिकॅप जाल्या उपरांत तुमच्या मनान तुमकां पवित्र आत्मा म्हणले जाल्यार अरे बाबा होय कितें दिया तुमच्यान दिवंक जाता ना तर आमी शिकोवन घेवया. नो प्रॉब्लेम. ओके? Praise God. Praise God. Okay. I think Sister Alifa, No, Sister Kathy. Kathy. Go Okay. ahead, Baba. Yes. Kathy. Okay. देव बरी सांग सगळ्या जम्यांच्या वांगड्यांक आणि ब्रादराक. Right. फाटल्या बुधवाराक रिकॅप जाल्या उपरांत कोणाकूय गवायकी दिवपाची आसा जाल्यार पूण कोणेच जबाब दिवंक ना तेन्ना भयण मारियान ब्रादराक सांगलें तुजी शिकवण दिवंक सुरू कर. ब्रादरान सांगलें की आपणाची एक गोडणी तुमच्या मुखार दवरता. गोडणी म्हणल्यार ब्रादराची सदांची क्लास आसता इंग्लिश भाशेन 4 वरांची. क्लास संपल्या उपरांत ब्रादरा फुडें एक बायल आयली ती जावन आसा मणिपुराची. ब्रादरान वांगड्यांक विचारलें मणिपूर खंय पडटा? आमी हे वाटेन आसात आनी मणिपूर दुसरे वाटेन. ते बायलेन ब्रादराक सांगलें की तुजे क्लासीचे लिंक मेवलें आनी तिणें JCLM टॉक आयकूंक सुरू केलें. थोडेच दीस जाले कोणें लिंक धाडलें आनी तिणें तें आयकूंक सुरू केलें. त्या दिसा ती बायल ब्रादराचे क्लासीक आयली. ब्रादरान प्रश्न केलो तुका कितें जालां आनी तूं कित्याक ह्या क्लासीक हाजीर जाली? ती आसली हिंदू बायल पूण तिका एक दुयेंस जाल्लें आनी तें रुमोटायड आर्थरायटीस असो जबाब दिलो. फुडें तिणें सांगलें 14 वर्सां पयलीं
तिका ताळ्याक टॉन्सिलायटीस आसले. ती म्हणूक लागली कोणे तिचेर मागणें केलें आनी तिका पेकोवणी फावो जाली. जेन्ना कोणे तिचेर मागणें केलें तिका टॉन्सिलायटाची पेकोवणी मेवली. त्या दिसातावन तिचो अदीक आनी अदीक बावाट वाडलो आनी त्या वेळार ते बायलेन चिंतलें इतली वर्सां हांव हिंदू आसली, कसलोच तिका फायदो जावंक ना आनी आतां तिका जेजू वरवीं पेकोवणी फावो जाल्या. तर तिणें मनांत चिंतलें जेजूच्या उतराचेर नियाळ केल्यार आपलो बावाट वाडटा. तर तिच्या मनांत आयलें की हांव क्रिस्तांव जातली. 14 वर्सां जालीं तिचो बावटीज जाल्लो आनी ती क्रिस्तांव जाल्या. ब्रदरान फुडें म्हणलें, बाबा भयणीनो, एक दुखीची खबर म्हणल्यार तिचो बावटीज जाल्लो, पूण तिका देवाच्या उतराची समजणी नासली, कित्याक ती हिंदू आसली. ती जाणून तिका कोणें तरी मागणें केल्लें देवाची उतराची समजणी दिवन तेन्ना तिका पेकोवणी फावो जाल्ली. 14 वर्सां पयलीं तिचो बावटीज जाल्लो आनी ती सदांच मिसाक वेताली, रेतीर करताली, दुसरी शिकोवन आयकताली, हें आनी तें देवस्पण करताली, पूण तिका देवाच्या उतराची समजणी मेळूंक ना. ब्रादरान तिका एक एक उतराची समजणी दिली आनी तिणें तें मानून घेतलें. तेन्नाच तिका पेकोवणी फावो जाली. ब्रदरान फुडें म्हणलें, देव तुका बरो करतलो. तिणें बावार्थान ब्रदराक जबाब दिलो, जेजू तिका बरो करतलोच. तिचो बावाट खोल जेजूचेर आसलो आनी एक एक उतराचेर तिणें नियाळ केलो देखून तिणें ब्रदराक मोगान जेजू तिका बरो करतलोच म्हणलें. ब्रादर पासून देवा कडेन मागतालो, आपणाक बरी सर्वीस दी, गाल्फाक व्हर, पोर्चुगेज पासपोर्ट म्हजी कर, हें आनी तें, पूण देवाच्या उतराची समजणी घेवप ना आनी त्याचेर नियाळ करप ना. सगळेंच पलकेपणाचें पलकेपण. आमी कितेंय करता तें वयल्या वयर करप, पूण आमी तर काळजाची कलायकता करीत आनी आमचो बावाट थीर आसत तर सगळें बरें जाता. देव आमचे मागणी आयकता आनी आमचेर देवाचो आशिर्वाद पडटा. ब्रादरान देवाच्या उतरा वयर शिकोवन दिली. जाकोबाची चीट 1:22. देवाचें उतर आयकून फकत तुमकांच फटोवंक नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. ब्रादरान सांगलें, आमी सगळीं हे वेळार दोळे बंद करुया, देवाचें बक्षणें मागुया. भयण मारियान ब्रादराक म्हणलें, आनीक शिकोवन दी वा ह्या उतरा वयर समजणी दी. पूण ब्रादराक पवित्र आत्मो सुचयता की आनीक शिकोवन दिवंक गरज ना, कित्याक देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवं नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. गॉड इज आवर विटनेसीस. देवाचें उतर आमी आयकलां आनी दिसा दिसपटी आयकता, वाचता, पूण ताचेर आमी नियाळ करूंक ना आनी वेळ दिवंक ना. तर आमी आतां बक्षणें मागुया. देवाचें उतर काळजान दवरूंक ना. आमी विसरल्या, ताचेर नियाळ करिना, पूण फकत आयकता, पूण तें जिवितांत पाळिनात. आमकां दिसपटें शुभ वर्तमान आयकूंक मेळटा, नवी नवी शिकोवंक मेळटा, जावं ती टीव्हीचेर, युट्यूबाचेर, पत्रांचेर, इगोचेर, पूण ती आमच्या चालत्या जिवितांत आनी वेव्हारांत घालिनात. लक्ष दिनात. एका कानान आयकता आनी दुसऱ्या कानान जी शिकवण आमकां मेवल्या ती आमी भायर घालता. आतांच आमचे भयणीन आलिफान रिकॅप केलें, ताचेर आमी नियाळ करुया. परतून परतून देवाचें उतर आयकूंक जाय, नियाळ करूंक जाय, कित्याक जायती टॅक्नॉलॉजी वाडल्या. आमकां देवाचें उतर युट्यूबाचेर मेळटा, टीव्हीचेर आयकूंक मेळटा, मिसा बेटेंत मेळटा. आमी कितल्या जाणांनी नोट केलां, रिकॅप केलां व ताचेर नियाळ केला. पवित्र आत्मो आमकां सांगता आमी देवाच्या उतराक पाळो दिवंक ना. मानिपुराची बायल एक हिंदू आसली, पूण तिणें ब्रदराचें शिकोवण आयकली आनी त्या उतराचेर तिणें काळजांतान नियाळ केलो आनी तिका जेजूची पेकोवणी फावो जाली. तिचे भाशेन आमी आमचो नियाळ करूंक भोव गरजेचें.
ब्रादरान फुडें सांगले, आमी आमचे दोळे बंद करुया आनी देवाकडे भक्षणे मागुया. कित्याक आमी केला वो ना केला, आमी देवाचे भक्षणे मागुया. आमी खूब उलोवंक सोदता, आमी फकत आयकलां उलयता, पूण त्या उतराचेर नियाळ करूंक ना. जेजूच्या उतराचेर बाबात दवरूंक ना. आमी आमच्या जिविताची नवसणी करूंक वावरूंक ना. आमी ह्या उतरा वयर गवायकी जावंक ना. आमी ह्या ग्रुपांत गवायकी दिवंक तयार आसना. एक्झाम्पल, म्हज्या जिवितांत जायते पावट अशें घडलां. हांव ह्या बुधवाराक आयकतां, वाचतां, पूण ताचेर नियाळ करूंक वेळ दिना. दुसऱ्या कामांनी गूल जाल्लीं आसता आनी मागीर दुसऱ्या बुधवाराक येता. ताका हांव तयार जाता, पूण देवाची उतराची समजणी नासतना इतले म्हयने देवाचें उतर आयकता, पूण ते जिवितांत पाळिनात. जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या अशें आमी समजता. आमची पेकोवणी मनांत हाडटा, पूण ना भावा भयणीनो, आमी खूब फाटी आसात. आमी जेजूक दुखयता, ताच्या उतरांचेर आमी लक्ष दिनात. सगळे पलकेपणाचे पलकेपण, सगळे संवसारी मन जाल्लें आसा. म्हाका दिसता हांव चुकलां, तर म्हाका जाय हांवें म्हज्या जिवितांत देवा कडेन भक्षणे मागूंक भोव गरजेचें. दुसऱ्या जाग्यार हांवें देवाच्या उतराची समजणी दिवंक ना. जेजून आमचे पासत पवित्र कुर्सार रगत वारयला. फुडें ब्रादर म्हणटालो, थोड्या दिसांनी 10-15 दिसां उपरांत आमी नातालांची तयारी करतले. तरेचे खाण आमी तयार करतले, देखीक केक, दोदोल, नेवऱ्यो अशें आदी. घर नेटोवप, भायर भितर साफाय करप, पूण आमी आमच्या आत्म्याची तयारी कांयच करूंक ना. आमी आमचो आत्मो नितळ करूंक पावल मारूंक ना, केन्नाच करूंक ना. तर ह्या नातालांक आमी केरीत भाशेन एक वेगळीच तयारी करुया. आमी क्रिस्तांवांच्या काळांत भितर सरल्या, तर आमची तयारी कसली काय? जेजू आमच्या काळजांत येतलो, आमी ताका आमच्या काळजांत ठिकाण करूंक ताका जागो दिवया. येवकार दितली म्हूण जेजूक भास दिवया. न्हय फकत क्रिसमसाक, पूण सदांच आमच्या चालत्या जिवितांत. पवित्र आत्मा आमकां जागयता की आमी ताचे उतर आयकूंक जाय आनी ते आमी पाळूंक जाय. न्हय फकत नातालांच्या वेळार, पूण आमच्या दिसपटी जिवितांत. पवित्र आत्म्याच्या सांगात आमी आसा. जेजू आमची जोडटी करपाचे दीस येवपाचे जाल्यार अशें म्हणटा. आमी आमच्या चालत्या जिवितांत सदांच मान रेस्पेद दिवंक शिकूंक जाय, जावं ती व्हडली आमच्या घरांत माय पायक, भाव भयणांक, शेजाऱ्यांक, इश्ट मित्रांक, गरजेक सांपडलेल्यांक, तशेंच ह्या ग्रुपाच्या वांगड्यांक भक्षणे दिवन आमी आमकांच फटयता. आमकां कसलोच वालोर ना, जरी तर आमी भक्षणे दिलें ना. आमी जण एकलो समजता की आमी हे बायबल क्लासीक येता म्हूण. आमी आमच्या भाव भयणांक, वडिलांक भक्षणे दिवंक ना म्हूण, पूण तें भोव गरजेचें भक्षणे दिवपाक. जरी तर आमी भक्षणे घेतलें, तर आमकां जेजू कडल्यान आमच्या आत्म्याक सुटका मेळटा. बरी तयारी करुया आनी कसलेंच दुयेंस पिडा आसा वो येवपाचें आसा म्हूण मनांत हाडचें न्हय, पूण देवाचें उतर बरे तरेन आयकुया, ताचेर नियाळ करुया आनी तें वेव्हारांत घालूंक वावरुया. आमेन. Amen. 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 Praise God. Praise God. Praise जेजू कारगा. Wonderful. पण ख्याती हांव तुका कितें सांगूंक सोदतां की तुवें जो रिकॅप केलोय न्ही, सारकें उतर सामकें सोडिनासतना तुवें सांगलें. आनी तुवें आनीक मातशें थोडें चड घातलें, दोदोलूय हाडलें भितर तिचर. हांवें दोदोल म्हणलेलें, हांवें नेवऱ्यो आनी केक म्हणलेली, दोदोलूय हाडलें तिणें. कितें सांग, दोदोल जावन दोस आनी तूं दोदोल म्हणटा, आतां म्हज्या तोंडांतलें उदक सुटलें. म्हाकाय जालें. Praise God. करून दिवया ब्रदर. Praise God. Well done, Kathy. Well done. Praise God. Praise God. आमची भयण कॅथी आतां जेन्ना ती रिकॅप करताली, म्हाका ह्या वेळार पवित्र आत्मा म्हणटालो की
हेच जावन आसा आमचें न्ही जिवीत, हेच जिवीत आमचें जावन आसा की आमी आयकता देवाचें उतर, पूण जेन्ना आमी तें उतर पाळूंक जाय, हांव म्हजी खबर सांग तुमची सांगना, जेन्ना तें उतर पाळूंक जाय आमी विसरता, कित्याक आमकां जाय आनीक शिकवण, आमकां आनीक शिकवण जाय. हांव तुमकां एक सांगता, एक स्टोरी सांगता तुमकां, ओके? खरेंच कितें घडलें तें सांगता. एकलो व्हडलो प्रेगादोर आसलो, ओके? ताका म्हणटात पास्टर. अमेरिकाक तो एक खरी घडणी आं. तो पास्टर आतां खूब वर्सांनी ताका ट्रान्सफर केलो आनी एक नवो पास्टर आयलो. नो म्हणटात तो पाद्री म्हणटा भाशेन त्या इगोर्जेन. आनी पयल्या दिसा ताणें हो शर्माव दिलो जॉन 3:16. तुमी जाणो जॉन 3:16 कितें म्हणटात तें? जॉन 3:16 म्हणटा, आमच्या सोर्गीच्या बापान ह्या संवसाराचो मोग इतलो केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो की जो Amen. लोक जेजूचेर भावार्थ दवरता तो इफेर्नान वेतलो, ताची सुटका जातली. ओके? हे उतर म्हणटा जुवांचे 3:16 म्हणून ताणें शर्मा दिलो, सगळो लोक बरो शर्मा दिलो, हो आमचो नवो पास्टर हा. खूब लोक खोशी जालो. फुडल्या आयतारा दीस पोत्तून ताणें तो शर्माव दिलो. म्हणून लोक सदमोंक लागलो, म्हाका दिसता हो विसरलो, म्हाका दिसता की कालच्या आयतारा ताणें तो शर्माव दिला म्हणून. म्हणटच ताणें पोत्तून शर्माव दिलो, तिचो जुवांचो 3रो विस्फोट व्हडसो देवान आमचो इतलो मोग केलो, आपल्या पुताक धाडलो आनी हो शर्माव दिलो. लोक म्हणून लागला, म्हाका दिसता तो विसरलो म्हणून. 3ऱ्या आयतारा दीस पोत्तून तो शर्माव दिलो. आतां लोक चिंतूंक लागलो, हो आमचो नवो पास्टर आयलो, नवो पास्टर, तो कितें जाणो काय? फकत एकूच शर्माव जाणो, तोच सांगता शर्माव. 3ऱ्या आयतारा दीस ताणें म्हळें, लोक म्हणटा गुणगुणटा आनी लोक म्हणटा हाका वचोन सांगया, म्हाका दिसता रावया आमी. चवथे फाटी तो आनी पोत्तून चवथे फाटी म्हणीत जाल्यार आतां आमी ताचे कडेन वचया. म्हणटच चवथ्या आयतारा दीस कितें जालें? तुमकां कितें दिसता? चवथ्या आयतारा दीस ताणें कितें दिलें शर्माव? खंयचो शर्माव दिलो? तोच आं? तो शर्माव दिलो? sir. सारकें सिस्टर मारिया, तोच शर्माव दिलो. पयल्या आयतारा दीस तो शर्माव, दुसऱ्या आयतारा दीस ते शर्माव, 3ऱ्या आयतारा दीस तो शर्माव, चवथा आयतारा दीस तो शर्माव. आतां लोक जालो आतां पिसो. आतां सगलो लोक ताची जमा जाली आनी ते त्या पास्टरा कडेन वेतात आनी म्हणटात, तूं शर्माव दिताय तो बरो, पूण तूं एकूच शर्माव जाणय, एकूच जाणय तूं. तो त्या पास्टरान कितें सांगलें जाणय? तुमी जाणा कितें सांगलेलें तें कोण म्हाका सांगूंक शकता? खबर ना ब्रदर. कोण तरी सांग, करेक्ट और रॉंग ते प्रॉब्लेम ना. कितें तरी म्हणलें ताणें, कितें म्हणलें काय? You shall know the truth and the truth will set you free. ताणें कितें म्हणलें जाणय? ताणें कितें म्हणलें जाणय? तो म्हणूंक लागलो, हांवें तुमकां शर्माव दिलो की देव आमचो इतलो मोग करता. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो आनी आतां इतल्या संवसारान धाडलो जाल्यार तर हो मोग जो आमचे भितर आसूंक जाय, जो मोग देवान आमकां दिला आनी आमी आपणायला जाल्यार हो मोग आमचे भितर इतलो आसूंक जाय की आतां आमी मोगान चलोंक जाय. खंय चलोंक जाय? मोगान चलोंक जाय. तर म्हणूंक लागलो, हांव तुमकां आयताराच्या आयतारा पळयतां, सुमानभर पळयतां, कोण तरी हांगा येना म्हाजी चवकशी करपाक. हांव नवो येयला हांगा आनी जेन्ना आयतार दीस तुमकां मेवता, एकलो कोण म्हणटा गुड मॉर्निंग म्हणटा पास्टर आनी वेता, उलोवपाक तयार ना. हांव पळयतां की तुमी फकत इगर्जेक येतात, तुमी कोणा एकामेकाशी उलयनात, तुमी फकत आपलें आयकतात कितें फुडें कितें चलता तें आनी ताचे उपरांत तो सर्वीस जातकच घरा येतात. आनी हांव पळयतां की हांव जें शिकयतां तें तुमी पाळिना, म्हाका दिसना म्हज्या दोळ्यांनी. तर हांव तुमकां सांगतां, फुडल्या आयतार दीस हो शर्माव दितलो, कित्याक म्हाका जेन्ना म्हाज्या दोळ्यांनी दिसना, म्हाका हें दिसना की पवित्र म्हाका सांगता की तुमी खरेंच बदलल्यात म्हणून ह्या म्हज्या शर्मा वरवीं हांव तुमकां
तोच शर्मा सांगतलो. आयकतात तुम्ही? Yes, brother. आयकतात भाव म्हणे, आमकां जाय कितले शर्माव, आमकां जाय आचेन शिकप, आचेन ती आनीक टिचींग जाय, हे टिचींग जाय, वय आमकां सगळ्यांक टिचींग जाय, तेच शर्मा आयकोपाक आमकां नाका. पूण भाव म्हणे न्हू, आमी विसरता. कितें विसरता? की जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, हें फकत देवाचें उतर आयकोपाक न्हय, हें देवाचें उतर आमी आयकोंक जाय, ताजेर नियाळ करूंक जाय. आतां आयल्यात तुमी आयज, देवाचें उतर आयकोंक जाय, ताजेर नियाळ करूंक जाय. ते नियाळ केल्या उपरांत ते पाळूंक जाय. जेन्ना आमी तें उतर पाळटा भाव भयणीनो, आयज ब्रेस्तार, शुक्रार, सोनवार, आयतार, सोमार, मंगळार, तेजे उपरांत बुधवार येता. 7 दिसा उपरांत आमी येतकूच आमकां एक तरी गोवायकी आसतली, 2 तरी गोवायकी आसतल्यो. कित्याक हें उतर आमी आतां पाळूंक सोदता. आनी पाळपाक गेल्या उपरांत आमी पाळूंक ना जाल्यार आमच्या जिवितांत कितें जाता जाणां भाव भयणीनो? आतां हो टेस्ट येता. कित्याक जेन्ना आमी उतर पाडूंक सोदता, वी वॉन्ट टू डू द वर्ड, तेन्ना कितें घडटा? देंवचार येतलो, ताळयो घालतलो, तो म्हणटा आरे कितें करता, तुका आतां कित्याक अशें करूंक जाय? सगळे लोक तेंच करता, तूं आनी मदल्यान एकला हिरो को कित्याक करूंक सोदताय? तूं करनाका, जो सगळो लोक करता तेच भाशेन तूं कर. जेन्ना तूं ऑफिसान वताय, हांच्यो खबरो करता, तो ताच्यो खबरो करता, तूं ताच्यो खबरो करता, तुम्ही सगळीं बरे भाशेन रावतात, बरे भाशेन खबरो करात, आका वयर सकलो हाडात, कितें उलोवंक जाय ते गायो दियात, कितें करतात ते करात, कसलीच टेस्टिमनी नाका. घरा येतकूच झगडीं करात, हांव तुमकां कसलेच त्रास दिवचो ना, करात तुमी, जे करूंक जाय करात. आनी जेन्ना बुधवार दीस येतात तुमी, तुमकां कसलीच गोवायकी आसचिना. कित्याक? गोवायकी म्हणल्यार देवाचें उतर पाळटा. हांव म्हणना तुमी हें कोत्तात म्हणून, पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी उतर करूंक योजिता ओर आमी डिसिजन घेता की हें उतर जें आयकलां आमी कोत्तेले म्हणून, त्या वेळार हांव तुमकां खरेंच सांगता, शिंगाचो देंवचार येतलोच आमच्या जिवितांत, तो ताळयो घालतलोच आमच्या जिवितांत, तो त्रास करतलोच आमच्या जिवितांत. पूण आमची चोत्राय जेन्ना जेजूचेर आसतली, ताच्या उतराचेर आसतली, आमी ती टेस्ट जो येतलो आमी पास जातले हांव, आनी आमकां एक टेस्टिमनी दिवपाक आमी हाजीर जातले हांव, कित्याक आमकां जाय ही मोहिमा जेजूक दिवपाक. Hallelujah. Thank मी you, भाव Jesus. भयणीनो, आनी जितली आमी गोवायकी दिता, जितली आमी टेस्टिमनी दिता, आमी जेजूक दाखयता की खरेंच आमी ताचेर पाटलावदार म्हणून. कित्याक गोवायकी हो टेस्टिमनी सगळ्यांकूच दिवंक जाय, फकत एक दोगांक न्हय. आमी आयज दिवं ना जाल्यार फाल्यां ना तर परवां ना तर म्हयन्यान थोडी आमी केन्नाच टेस्टिमनी ना. आमकां दिसता ही टेस्टिमनी आमकां नाका, आमकां लॉस दिसता. कोण आमकां कितें म्हणा, आरे तूं आमकां उलोवंक जायना, तुजे कडेन कॅमेरा फुडें येवंक जायना, अरे लोक तुका कितें म्हणटलो. आमी सदांच हेंच चिंतून आमी ओगी बसता. पूण भाव भयणीनो, खरेंच आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार आमी फुडें येतले हांव, आमी गोवायकी दितले हांव. कोण कितें म्हणटा, कोण हांसता, कोण म्हणटा अरे कितें सांगताय, आमकां कांयच लोकांचें पडोंक ना. कित्याक आमी गोवायकी फकत एकाच कारणा लागून दिता. आनी कित्याक ती जेजूक आनी आमच्या सगळींच्या बापाक मोहिमा दिवपाक, ताका वखाणणी दिवपाक. आनी जेन्ना आमी ताका मोहिमा आनी वखाणणी दिता भाव भयणो, फायदो आमकां जाता. कित्याक हांवें तुमकां सांगलां, जेन्ना आमी गोवायकी दिता, देव आमकां सगळ्या सायडीक हे वाटेन ते वाटेन वयल्यान सकयल्यान चिड्डून बुड्डून आमकां बेसांवांनी बोधता. पूण आमकां नाका जाल्यार, आनी हांव तुमकां सांगता जाल्यार तुमकां नाका जाल्यार हांव कितें करूं भाव भयणीनो? आमी मागणें करता, पूण जेन्ना आमी गोवायकी दिता, फायदो म्हाका जाता, फायदो तुमकां जाता. कित्याक आमी गोवायकी दिता, ल्हान आसूं, कितें थोडें ल्हान आसूं, पूण आमी गोवायकी दिता. कित्याक? त्या गोवायकी वरवीं पळयात भाव भयणीनो, ह्यो व्हडल्यो मिलाग्री आमच्या जिवितांत घडोंक जाय जाल्यार आमी ल्हान वस्तूंनी विश्वासी रावंक जाय. आमी सांगूंक जाय, बापा, सुर्गीच्या बापा, जेजू, पवित्र आत्म्या, तुवें म्हज्या जिवितांत हे ल्हान वस्तू केल्यो. लोक म्हणटले, अरे कितें सांगता रे, तुका लॉटरी लागल्या जाल्यार सांग, नातर इल्लें ल्हान जालां तूं आनी कितें सांगताय. पूण हांव सांगता, कित्याक म्हाका जाय, म्हाका विश्वासी रावंक जाय ल्हान वस्तूंनी. जेन्ना हांव ल्हान वस्तूंनी विश्वासी रावता, कितें म्हज्या जेजून म्हज्या जिवितांत कितें केलां तें, तेन्ना म्हज्या जिवितांत व्हडल्यो मिलाग्री जातात. आनी तेन्नाच म्हाका भाव भयणीनो
फायदो जाता. ना तर आमी फकत म्हणटा वय म्हाका कॅन्सर जालो आता म्हाका पिकोणी बरी, म्हाका हांवें एक लॉटरी टिकेट घेतली म्हाका मोटर मेळ्ळें. कसल्योच वस्तू आमी सांगूंक जाल्यार दिसपडटा जिवितान आमच्या जिवितान कितल्यो घडण्यो घडटात पूण आमी समजता ते आमच्या जिवितान आसूंकूच जाय म्हणून. पूण आमी जेन्ना जेजूक आर्गां आनी वाखाणणी दिता ताका महिमा दिता ह्या ल्हान ल्हान वस्तूंनी. भाव भयणीनो, देव आमकां वाडत पेसावनी चिड्डून बडोवन आमकां दिता. देखून भाव भयणीनो, उपकार करून हांव तुमकां सांगता, हांव तुमच्या पांयां पडटा, तुमी ह्या जेन्ना बुधवारा दीस येतात एक वर तरी आमी फकत देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवंक जाय. आमची गोवायकी दिवन, कित्याक गोवायकी दिवन आमकां ओडवीक जायना, प्रिचराक ओडवीक जायना, देवाक तुमकां फायदो जाता. कित्याक देवाक आमी आर्गां आनी वाखाणणी आनी महिमा दिता आनी आमचें नांव जेजूच्या फुडें बापाच्या फुडें ती आमकां ताचें नांव काडून आमकां ती महिमा दितात जेजूच्या फुडें. आमेन. God, amen, amen, amen. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. आनी हांव तुमकां आनीक बरी कसलेच आनीक म्हज्यान कसलेच बरी आनीक आयडिया ना तुमकां अशी सजमणी दिवपाक. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी गोवायकी दिता आमी चिंतता बाबा हें आयज हांव तुजें उतर पाळटलों, हें उतर करतलों आनी हांव जाणो की करीत जाल्यार हांव फुडें सरलो करपाक. वय ताळणी येतल्यो, त्रास येतले, लोक आड येतलो, कोण सायब म्हजे आड येतलो. हांव जेन्ना कोणाक कोण कितें वायट करता, कितें बरें ना, हांव म्हजें तोंड उक्तें करून ताका सांगतलो, लोक म्हजेर आड येतलो. पूण भाव भयणीनो, देव सर्गींचो बाब म्हणटलो हो म्हजो पूत, ही म्हजी धूव, हय तोंड बरीना, कोण ताका दुखयत म्हणून ती भियेनात, ती म्हजें नांव फुडें सरपाक ती तोंड उक्तें करतात, ती सांगतात कोणाक. पूण जेन्ना आमी ओगी रावता म्हाका कितें पडलां, ती वेफेनान वेतात, म्हाका कांयच पडोंक ना, तांकां पडोनी कितें करता तें, हांव सुसेगाद रावता, म्हाका कसलेंच पडोंक ना. असले आमी चिंतत जाल्यार भाव भयणीनो आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. आमी खरेंच बरे जेजूचे पाटलागार जावचे ना. देखून आयजतान आमी नियाळ करुया, खरेंच हें उतर जें आमी आयकता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाडुया आनी तेजे उपरांत दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवया. कित्याक जेन्ना आमी तेंच उतर पाळटा आनी दुसऱ्यांक शिकयता तेन्ना तो लोक आमचें आयकतलो आनी तांकांय फायदो जातलो, आमी तांकांय जेजूचे पाटलागार करतले. आमेन. Amen. Praise God. Amen. Thank you, Praise Jesus. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Alifa, तू किती उलोवपा जाय बाय? होय सिस्टर. Okay, go ahead. सिस्टर म्हाका बोक्सोण्या उद्देशी कित्याक जाणटो म्हगे जिवितान एक आत न्हू हांव हितून कितू वेनिसडे जालें तें म्हाका खबर ना, पूण हे वेनिसडे जॉयन जाय न्हू म्हाका बोक्सोणे हांव पयलीं कितें जातालें म्हाका बोक्सोणे तितू म्हाका अशें कोन्न म्हगे न्हू फादर इन लॉ कडेन म्हाका दुसऱ्या बोले वचपा नाका, तो मुकोडे अशें करून उलोयनासलो, हांवें जाप केल्या पासून तो उलोयनासलो मुकोडे आनी हांव तेका भितालें सारकें, चुयल्यार भितालें आनी हांव म्हणटालें पवित्र आत्म्याक सदां मुगे मागड्यांचेर हांव तेका धरतालें आनी हांव पवित्र आत्म्याक सदां पयलें हें कोत्तालें म्हणजे म्हाका दाखोव एक वाट आनी म्हणजे तेका अशें कोन्न बरें मोन वोसांनी करपा तुवें ऑलरेडी तुवें तेका दिलां जेजू दीस येतलो तो म्हाका इतलो बोर कोत्तलो आनी आयज म्हळ्यार न्हू Praise God. गेल ते वेनिसडे कितें जालें आतां इतू वर्सांनी हांव इतली वर्सांनी म्हाका दिसोता गेल ते वेनिसडे ब्रादरागे हांवें ती टॉक आयकली आनी न्हू म्हाका जायते फावटी कितें जाता कितें ऐकू येना बाय. अलिफा खिया ऐको येना? आज जाता. आज जाता? ओके. ओके ओके प्रेज गॉड. म्हाका न्हू कितें अशें कोन्न हें कोत जाल्यार न्हू हांव होली स्पिरीट म्हणजे म्हाका कितें हांव करूं वयता तेदो म्हाका दाखयता असो बायर तेश न्हू एश न्हू म्हूण म्हणजे अशें कोन्न म्हाका एक हें येता अशें कोन्न तूं कितें कोत्ता तें रोंग एशें आनी मागीर तेदो मागीर हांव कुशीन सोता रोखडे अशें कोन्न सुबेज पासून उलोयना ओग्राव तेशें रोखडे आनी कितें जालें आतां लास्ट गेल ते विकाकू वेनिसडे काबार जात्री हांवें मुगे सासपाक डॅडी म्हूण जाप केली आनी पवित्र हांवें पयलीं मागड्याचेर तेका गायलो आनी मुळे मुगे जेजू क्रिस्ताचें मोन गे सासपाक आहा आनी होरें तो म्हाका बक्षितो म्हणजे जावं तुका आर्गां दिता अशें कोन्न आर्ग दिली Thank you, आर्ग दिली Jesus. आनी ते न्हू म्हाका सारकें ते दिसा न्हू लास्ट वेनिसडे म्हाका हांव कोत्तोलें हालीं हांव उलोयतोलें ते म्हाका कितें म्हणूं तो जाणटो कितें म्हणूं हांव वयतोलें
खरें म्हळ्यार न्हू तेणे म्हाका बरे भाशेन जाप केली इतू वर्सांनी आनी दुसरें म्हळ्यार मुगे घोवागे फोन येयलो ते दोडो तो म्हणपा लागलो डॅडी आहा थिंगा म्हळ्यार डॅडी आहा डॅडी को दी म्हणपा लागलो हांवें डॅडी फोन येयला अशें म्हळ्यार तेणे घेयलो उलयलो आनी ते दिसासून आयज म्हाका हांव तेका उलयता म्हणजे म्हाका आतां कितें जालें बोगसोणें अशें बोगसोण कितें कोन्न करपाक पयलीं तेका भितालें आतां म्हाका हितू हें जाय म्हाका न्हू जायते मेरिकल अशें कोन्न हांव कितें कोत्ता तें रॉंग एक पाटी म्हाका दाखयता होली स्पिरीट म्हाका हांव स्वता म्हणटा म्हाका दाखय पवित्र आत्म्या कितें हांव रॉंग कितें रायट कितें होरें म्हळ्यार न्हू म्हाका हेजेरी न्हू जायते पिकोवणी बीन म्हाका म्हगे जिवितान हांव हें कोता म्हणजे म्हाका कळटा कितें कोन्न हें जाता तें तेजें हांव हील जाता आनी म्हगे घरा ब्याकूय म्हाका जायतें हें जालां आज आम हॅप्पी आहाय होरें सारकें हांव हितून हॅप्पी आहा आयज पासून न्हू म्हणून तेका हांवें जाप केल्या आनी रोखडो कोता जाप इतलें म्हाका देव हार दिली सारकें हांव हॅप्पी आहा Praise God. Thank you, Jesus. Wow. Beautiful. Beautiful. Awesome. Praise God. Praise God. Jesu Karga. Jesu Karga. Jesu Karga. Jesu He Karga. जावन आसा only गोवायकी. He जावन आसा only गोवायकी. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you. गोवायकी. जेन्ना कोण बोक्षिता इतली वर्सां बोक्षूंक जायनासलें पूण तिणें पवित्र आत्म्या उदेशी आपल्या सासूपायक बोक्षिलें पळय आतां जिवीत कशें बदललें पळय आतां शांती कशी आयली पळय आतां सुसेग आपलो सोमोन घरकाराशी आतां गोड जातलो तो आतां बापूय म्हणटलो वय म्हजी बायल आतां म्हज्या बापा कडेन उलयता आतां तिका शांती आहा जेन्ना आमी बोगसणे दिता सगळें देवाचें आमकां फाव जाता कित्याक जें आमी आळकोळ करून दवरलां आमी बोगसणे दिनासतना रावून तें आतां सगळीं आळपय पयस जाल्या आनी आतां आमकां देवाचें सगळें बरें फाव जाता Praise God. Praise God. God bless you. God bless you. आमची बहिणी आलिफा. God bless you आलिफा. Praise God. Praise God. Praise God. कोण आनी आणि भाव बरें कोण तरी ब्रदर बरी कुराज घेवन येवन ताणें शेअर केलें पळय Yes, praise God. Praise Yes, God. wonderful. आतां कितें म्हणटात खरें गोवायकी कित्याक बोगसणे दिवपाक सोंपें न्हय आमच्या मनशापणान इन आर ह्युमन स्टेट आमकां बोगसणे दिवपाक सोंपें न्हय आमकां कठीण तें आमकां जायना इम्पॉसिबल आनी ताका फकत पवित्र आत्म्याची शक्ती जाय ताका पवित्र आत्म्याचें बळ जाय पवित्र आत्म्याचो आदार जाय जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक घेवन आमी वेता तेन्नाच की आमच्यान तें करूंक जाता आमकां आमच्या दुस्मानांक पासून आमच्यान बोगसणे दिवंक जाता आनी आतां आमच्यांनी गोवायकी दिवंक जाता कितें आमच्या पवित्र आत्म्यान ह्या उतरान आमकां जिवितान कितें बदलाव दिला तेन्ना आमकांच फायदो जाता आतां पळय आमची भयण आलिफान जी गोवायकी दिल्या तिच्या जिवितान इतले बदलाव जावपाचे आसा ह्याच वेळार आमकां सांगता म्हणजे भयणी आलिफा तुज्या जिवितान सगळें चिकाट बेसांव येवचें आसा कित्याक तुवें बोगसणे दिले जे ब्लॉक जाल्लें तें आतां सगळें उक्तें जालां कित्याक तुवें तो तें डिसिजन घेतलाय तुज्या सासूपायक बोगसणे दिवपाक 100% गॅरंटीड आनी तूं आतां ह्या फुड्या खूब गोवायकी दिवपाची आसा हांव सांगता तुका तुमी सगळीं मनान दवरात ही आमची भयण आलिफा खूब गोवायकी दिवपाची आहा कितें घडलां कितें घडोवन येतलें तिच्या जिवितान ऑलरेडी स्टार्ट जाला आनी ती आतां घडोवन हांगा येतली आमच्या जिवितान सांगपाक Praise God. Amen. Praise God. Wow. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, Sister Maria, कितें म्हणटाय तूं? कितें करूया ब्रदर? बरें. शिकोवन दिवया. ओके. तो पास्टरा भाशेन हांव सोडटा हांव त्या पास्टरा भाशेन करचो ना. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बरें. आमी कालच्या पावटी कितें करतले कसली शिकोवन करतले आमी आमच्या बापा वय की ना वय आमच्या बापा तर आमी पयला 12वी वोड कितें म्हणटा आमी त्या 12वी वोड आमी शिकलेले हांव लास्ट टाइम आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें
आमची पातकां बोगोस. आणि आयज आमच्या भयणीन आलिफान जी गोवायकी दिल्या तिने बोक्सणे वयर दिल्या. आणि आमी जेन्ना कालचे बॉडीनी तेजे पयलीं आमी जेन्ना आमी शिकवण घेतल्या तेन्ना आमी आमच्या बापा ह्या मागणे वयर आमी नियाळ करतले. आयज आमी 13वी ओळीर वचया. 13वी ओळी. ओके. 13वी ओळ कितें म्हणटा? कोण तरी वाचता म्हाका. आणि आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटाकारांच्या हातांतली आमकां निवार. आणि आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटाकाराच्या हातांतली आमकां निवार. भाव भयणीनो, 13वी ओळीन आमी आयकता, आमी वाचता की आमी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका. हे मागणी आमी कोणाक करता? बापाक. म्हणजे आमी बापाक सांगता आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका. म्हणजे आमी जे मागणे करता की आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका म्हणजे कितें? आमी मागणे ते करिना जाल्यार आमकां सगळींचो बाप ताळणेन पडूंक दिवतलो. ना. तर आमी असले मागणे कित्याक करता गाय? आमी आमच्या बापा म्हणल्या, ओय ब्रदर. आमी तेर्स केला. ओय ब्रदर. जेन्ना तेर्स करता आमी कितले पाटी आमच्या बाबा म्हणल्या? 5 पाटी म्हणल्या, 5 खण. आणि त्याचे पयलीं ते जावच्या आदी आमी एक पाटी एक आमच्या बाबा 3 नोमान मोरी केल्या. म्हणजे 6 पाटी म्हणला. त्याचे उपरांत पाप साहेबा पासत, या बिस्पा साहेबा पासत, आचे पासत, ताचे पासत आनी 3-4 आमच्या बाबा केल्यात. म्हणजे आमी जेन्ना मागणे करता दिसाक 10 तरी पाटी आमी आमच्या बाबा मागणे केला. होय की ना? होय. आणि हे मागणे केला जाल्यार आमी अशें मागणे केला की आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका. म्हणजे आमी हे मागणे बापाक केला कितें म्हणून? आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका. जो कोण टेर्स करिना, जो कोण 10 पाटी आमच्या बाबा मोडिना, तो म्हणटा बापा म्हाका ताळणेन पडून दिवं नाका. ना म्हाका ताळणे दी, म्हाका ताळणे दी. कोण तरी कांयच म्हणिना. म्हणजे हांव जे सांगता तुम्ही आयकतात. हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो? आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटाकाराच्या हातांतली आमकां निवार. हाचो अर्थ कितें? आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका. डू नॉट लीड अस टू टेम्पटेशन. डू नॉट लीड अस टू टेम्पटेशन. थोडो लोक कितें म्हणटा? डू नॉट लीड अस टू द टेस्ट. डू नॉट लीड अस टू टेम्पटेशन. कित्याक गाय आमी अशें म्हणटा? हांव जबाब दिवच्या पयलीं तुमी सगळीं आमच्या बाबा मागणे केला. आणि हांव तुमकां सांगता जे तुमी मागणे केला ताजेर हांव तुमकां विचारता तुमी हे असले मागणे केला. कित्याक गाय तुमी सर्वीच्या बाबाक असले मागणे केला की आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका? कित्याक गाय आमी अशें मागणे केला? कित्याक आमी ओस्कोत मनशां आनी आमकां देवाचो आदार जाय. ओस्कोत मनशां म्हणजे कितें? व्हॉट इज ओस्कोत? Flesh. We live in flesh. आमी पातकी म्हणून. आणि तो सैतान आमकां टेम्प्ट करता ब्रदर. सैतान आमकां टेम्प्ट करता ते बरें हा. पूण आमी हे मागणे आमी सर्वीच्या बापाक करता. आमी म्हणटा आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका. कोण पडूंक दिता आमकां ताळणेन? टेम्पटेशनान पडून. डू नॉट लीड अस टू टेम्पटेशन. म्हणजे डू नॉट लीड अस टू टेम्पटेशन म्हणजे हे मागणे आमी कोणाक सांगता? आणि आमच्यान म्हणून जाताले बापा आमकां देंवचाराच्या ताळणेन ओ देंवचाराच्या
काबजांत भितर सरपाक आमकां आडको हाड हो आमकां त्यातून पडपाक दिनाका, पूण आमी बापाक म्हणटा आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका. तर हाचो अर्थ म्हाका कोणी तरी सांगता, कोणी समजूंक सांगता म्हाका? आमी खालती जाता देवा बरे आणि आमगे अस्कोताय मानून घेता आणि देवागेलो आदार मागता. अस्कोताय म्हणजे कितें? अस्कोताय अस्कोत म्हणलें अस्कोताय अस्कोताय. आतां म्हाका सांग अस्कोताय विकनेस विकनेस. आमी वीक आसा, ओके. म्हणजे आमी वीक आसा जाल्यार आमी सोनीच्या बाबाक कित्याक सांगता तो कितें करतलो? आमची आमी खालती जाता. ना ना ऐकात बरी भाशेन बाबू. आतां आमी डिस्कशन कित्याक करता? आमकां सजमणी मेळपाक. नातर हांव जबाब दितलो आनी तुमी आयकत जाल्यार हांव डिस्कशन कित्याक करता? कित्याक हे मागणे मी सद्दां करता, केन्ना आमकां सजमणी ना, वय की ना? जेन्ना आमी सोर्गीच्या बाबाक म्हणटा आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, हाचो अर्थ कितें? की आमी ताळणेन पडटा, पूण आमी आतां आमच्या सोरीच्या बापाक सांगता आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका. सारकें? देंवचार आमकां ताळणे दिता, हो आमचो सोर्गीचो बाप आमकां ताळणी दिता. देंवचार. तर देंवचार दिता जाल्यार देव येतलो देंवचाराक पयस करपाक? सोर्गीचो बाप येतलो देंवचाराक पयस करपाक? आमी त्याच्या एकवटान आसां जाल्यार आमी सैतानाचे ताळणेन पडोंक शकना. ओके, व्हेरी गुड. म्हणटोस म्हणटकूच आमी सगळो वगत आमचे जिवीत, आमचे मन, आमचे चिंतना ताच्या उतराचेर ताचेर आमी नियाळीत आसूंक करचेचें. तें बापाक जाय आमचें. देव आमचे भितर आहा. देव आमच्या सांगात आहा. जेन्ना आमकां ताळण्यो येता, टेम्पटेशन येता, आमच्या मनान चिंतना येतात, देव येतलो आमकां सुटका दिवपाक? ना, देवान ऑलरेडी येवन देव आमचे भितर हा की ना? देव आमचे भितर हा की ना? भाव भयणीनो ऐकात. देव आमच्या सांगात आहा. आमी जेजूचे पाटलावदार. पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचे मंदिर. जेन्ना आमकां ताळण्यो येता, टेम्पटेशन येता, आनी आमी मागता, आमी सर्गीच्या बाबाक म्हणटा ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, तेन्ना सर्गीचो बाप येतलो आमकां तो ताळण्यो पयस करपाक? ब्रदर जाकोबा चिटीन 4 आवेस्वरां 7वी ओळी अशें म्हणटा, देवा खालती आयात देवचाराचेर झूज करात आनी ते तुमचे तावन पळून वेतलो म्हण. सारखें म्हणलें म्हज्या, सारखें म्हणलें. पूण हांव तुका विचारता, जेन्ना आमी आमच्या बापा हे मागणे कोत्ता, सद्दां कोत्ता, तीर्स कोत्ता, हे मागणे म्हणटा, पूण कितें म्हणटा आमी? आमकां ताळणेन पडोवंक दिवंक नाका. हांव तुमकां विचारता, ही जी उतरां आमी उलयता ताचो अर्थ कितें? त्या उतराची आमकां सजमणी मेळल्या उपरांत आतां आमचे मागणे खरीच भाशेन सारकें सजमणीन जातलें आनी आमकां ताचो वालोर, आमकां ताचो फायदो मेळटलो. हांव तुमकां फकत एकूच विचारूंक सोदतां, हे मागणे जे जेजून शिकयलें, कितें म्हणलेलें? पोतून पळोवया, पोतून पळोवया. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवंक नाका. हाचो अर्थ कितें? डू नॉट लीड अस टू टेम्पटेशन. टेम्पटेशन कोणा कडसून येता? मेड्या आत्म्याकडच्यान. मेड्या आत्म्याकडून. सारकें म्हणलें, जबाब सारको काडलो, देंवचारा कडसून येता. आमी आमच्या सोनीच्या बापाक हे मागणे कित्याक काय कोत्ता की आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका? कित्याक काय म्हणटा? आमकां सगळ्यांक ताळण्यो येतात, त्या वेळार देवान आमची त्या ताळण्यांतली आमकां निवारो, आमची राखण करता. कित्या संवसारांत आमी आसा ब्रदर जो एक मिनिट. सिस्टर एफ्रेम,
तुवें म्हणले ताळण्यो सगल्यांक येता, सारखे म्हणले, म्हाकाय येता, सांतांक पासून आयिल्ल्यो, व्हडले सांत जे आसात आमी मागणे करता, सांत तांकांय ताळण्यो आयिल्ल्यो. पूण देव येयलो तांचे कडेन आनी तांकां त्या ताळण्यांतल्यान निवारलो तांकां. देवाच्या आदारान ते देवाच्या आदारान ते ताळण्याचे झुजले. व्हेरी गुड, व्हेरी. कोहे झुजले? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. देवाच्या उतरान देवाच्या उतरान ताच्या उतर घेवन ताच्या उतरान ताणें कितें करचें पडलें? तें उतर घेवन झुजोंक पडलें. आपल्या मोनाची नवसोरणी करून. व्हेरी Praise गुड, God. Amen. व्हेरी गुड. तर आमी मागणे करता, आमकां ताळणे पळोवंक दिवं नाका, पूण आमी विसरल्या की ताळणे ज्यो येतात देवा कडसून येना, ह्यो देंवचारा कडसून येतात. पूण आमचे कोटो हातियार हा, आनी ते हातियार म्हणल्यार देवाचें उतर. जेन्ना आमी भावार्थी जाता, जेजूक आमचो सोमी दोनी मानून घेता, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. पूण आमच्या मनाची नोरसोडणी करपाचें काम देवाचें न्हय, देंवचाराचें न्हय, पादवीगाराचें न्हय, पाप साहेबाचें न्हय, म्हज्या घोवाचें न्हय, म्हज्या बायलेचें न्हय, कोणाचेंच न्हय. ती मनाची नोरसोडणी करपाचें काम जावन आसा म्हजें. ती जबाबदारी जावन आसी म्हजी जबाबदारी जावन आसा म्हज्या मनाची नोरसोडणी करूंक, आनी ज्यो ताळण्यो येतात देंवचारा कडसून, ज्या देवाच्या उतराचेर आड येतात, त्यो पयस करपाक हांवें झुजूंक जाय देवाच्या उतरा वरवीं. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा, आनी आमी आतां हें वाचता, आयकात बरे भाशेन, परतून पळोवया. आनी आमकां ताळणे पळोवंक दिवं नाका. तुमी जाणात भाव भयणीनो की हें जें जेजून शिकयल्लें, केन्ना शिकयल्लें? हें उतर आमी जें शिकता आतां, हें केन्ना ताणें शिकयल्लें उतर? खुर्सार मोरच्या आदीं ओ खुर्सार मोत्तकूच? खुर्सार हांव तुमकां मोत्तकूच. विचारता, हें No, मागणें मोरच्या आदीं. आपल्या बापा ताणें शिकयल्लें खुर्सार वेच्या आदीं ओ खुर्सार मोत्तकूच? वेच्या आदीं. वेच्या आदीं, होय की ना? कित्याक त्या वेळार पवित्र आत्मो आमच्या भितर नासलो. त्या वेळार जेजू अजून खुर्सार वसोंक नासलो. त्या वेळार आमकां जाय आसलो आदार कोणाचो? सर्गीच्या बापाचो. ताळण्यो येताल्यो, देंवचार येतालो, कित्याक हो संवसार देंवचाराच्या हातान आसलो. देंवचार ह्या संवसाराक अधिकार आसलो ताका, आनी तो आतां सगळें आपलें चलयतालो, सगळें संवसार चलयतालो. देखून जेजू म्हणटा, जेन्ना तुमी मागणे करता, बापाक मागात बापाक, ह्यो ताळण्यो ज्यो देंवचार दिता त्यो दिवंक दिनाका म्हणून. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं आनी आमी असले मागणे करता, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन. आमी एका पोपटा भाशेन, तुमी आयकलां पोपट म्हणजे कितें तें? पॅरटाक सांगशी जाल्यार गुड मॉर्निंग म्हण रे, गुड इव्हनिंग म्हण रे. आयकतात तुमी? तुमी पोपटाक केन्ना आयकलां? तुमी पोपटाक केन्ना आयकलां? पोपट जे सांगता ताका तेंच सांगतलो. तूं ताका गुड मॉर्निंग म्हूण गुड मॉर्निंग म्हणटलो. आतां गुड मॉर्निंग सांजे म्हणल्यार तो गुड मॉर्निंग म्हणटलो, कित्याक तूं गुड मॉर्निंग म्हणलाय म्हणून. ताका चिंतोंक ताची तोकली ना, ताका चिंतोंक जायना की टायम जाला सांजेचो. तो कितें म्हणटलो तुका? अरे कितें जालें रे तुका? पिसो जालाय रे? आतां सांज जाल्या, गुड मॉर्निंग म्हणटाय. गुड मॉर्निंग सकाळी म्हणूंक जाय. तो म्हणचो ना, कित्याक तो पोपट. इज अ पॅरट. आनी आतां आमी सगळे पोपटा भाशेन जें आमकां सांगलां, फाटा 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 मागणे करतात. आमी जावन आसा नव्या कराराची भुरगीं. हातियार आमचे कडेन आहा, पवित्र आत्मो आमचे कडेन आहा, देवाचें उतर आमचे कडेन आहा. ह्या आमच्या मनाची नोरसोडणी करुया. त्या शिंगाच्या देंवचाराक घेना पळय ताळणे घेवन, ताका सगळे आमच्या मनाची नोरसोडणी करून सामको पयस करुया. आतां आमी वैतीवंत जिवीत जियेतले.
Hallelujah. आयकतात भाव भयणीनो तुम्ही? होय brother. जेजू. Praise God. आम्ही स्वतःच मागणी करता, साहेबा म्हाका ताळण्यांतली ताळणेन पडून दिवं नाका. आता हांव तुमकां आनी एक शिकवण दिता. जाकोबाचो पयलो विस्वर रावता मातशें. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank Praise you, you. Jesus. Hallelujah. Arkanchesu. Okay, here it is. Okay. जाकोबाचो पयलो विस्वर वड 13 ते 15 पासून वाचूया. सिस्टर मरिया मातशें म्हाका वाचताय प्लीज. आपणाचेर थाळणी येता तेन्ना कोणेच अशें म्हणचें न्हय, देव म्हाका हे थाळणेन घालता. कित्याक थाळणी देवाक लागोच ना, न्हय म्हूण देवूय कोणाकूच थाळणेन घालिना. पूण जोण एकल्याक आपले वंडोवणी वायटाचे वाटेन ओडटा आनी बुलयता. जशी एक बायल गोडबेस जावन भुरग्याक जोळून दिता, तशी आमची वंडोवणी वायटाचो गोर्ब धरून पातकाक जोळून दिता आनी मागीर पातकांतावन उपजता ते सासणाचे मरण. भाव भयणीनो, हे उतराक आनी सजमणी दिवपाक जाय आमकां हे उतराची सजमणी मेवली. कितें म्हणटा जाकोबाचो पयलो विस्वर वड 13 कितें म्हणटा? आपणाचेर ताळणी येता तेन्ना कोणाचेच अशें म्हणचें न्हय, कोणानूच अशें म्हणचें न्हय. केन्ना? आमचेर ताळणी येता तेन्ना कोणानूच अशें म्हणचें न्हय, देवा म्हाका ह्यो ताळणी घालता. देव आमकां ताळणी दिता. कित्याक ताळणी देवा लागोच ना. ताळण्यो देवाक लागोच ना, कित्याक तो आमकां ताळण्यो दिना. तो बरो देव. तो आमकां भाव भयणीनो, तुमकां पोतून सजमणी दिता. आमी जेन्ना कामाक आसता, आमकां एक साहेब आसता, आमकां एक मॅनेजर आसता. आमी सगळ्यांनी काम केलां ऑफिसान, वय की ना? वय. आता समजा म्हाका आमी ऑफिसाक गेले आनी आमचो मॅनेजर म्हणटा, आतां तुमकां हांव प्रमोशन दिता. तुमकां प्रमोशन मेळोवचें जाल्यार तुमकां सगळ्यांक टेस्ट दिवचो पडटलो. सगळीं आमी टेस्ट करता आनी जो कोण फेल जाता ताका म्हणटा, या तुमी हे तुजें लेटर दिता आनी तुमकां सगळ्यांक भायर उडयता कंपनींतले. हें जाता? ना. आमच्या कंपनीन असल्यो वस्तू जायना. आमकां प्रमोशन मेळचें ना, पूण आमी फेल जाले जाल्यार आमी थींच उरतले, टेस्ट कोत्तून दिवचो ना. देव आमकां हो एक ताळणी दिता की आमकां फेल करपाक, आमकां इफेक्ट घालपाक. केन्ना तो दितलो आमकां? तो मोगाळ देव. तो आमकां केन्ना ताळण्यो दितलो? ना. केन्नाच ना. केन्नाच दिवचो ना, कित्याक तो मोगाळ देव. ताणे आमचो इतलो मोग केलो. जुवाचो 3रो विस्वर वड 16 तुमकां सांगतलो, ती इश्टोर सांगतलो एका पास्टराची. जुवाचो 3रो विस्वर वड 16 म्हणटा, देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक जेजू ह्या संवसारान तुजे पासत आनी म्हजे पासत धाडलो आनी जेजून आमचे मरण मेलो. आमकां जे कश्ट भोगूंक जाले ताणे भोगले. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर करता की जेजून आमचें सगळें केलें, आतां आमकां ताळण्यो येतल्यो. वय, ताळण्यो येतल्यो, पूण आमचे कडेन उतर हा म्हणून, पवित्र आत्मा हा म्हणून, तें उतर आमी शिकता म्हणून, आमी फकत नियाळ करता म्हणून, तें उतर आमच्या भितर आसा. आनी जेन्ना तें उतर आमच्या भितर आसा, पवित्र आत्मा आमकां तें भितर थान भायर हाडटा आनी आमच्या तोंडांतलें उतर सुट्टा तें देवाचें उतर.
त्या देवाचे उतर जावन आसा देवाचे हात्यार द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट आणि त्या उतरा वरवीं आमकां ज्यो ताळण्यो येता देंवचाराच्यो त्यो आमी त्याचेर झुजता आणि आता आमकां एक जैत फावो जाता आणि त्या जैतीवन जिवीत आमी जियेता ताळणेचे जिवीत जियेना आणि देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी ताळण्यो घेना आमी त्या उतराचेर आमी जे ताळण्यो येतात आमकां ते वायट चिंतना येतात ताजेर आमी नियाल करून ते उतरां करिना आता आमी ते तोंड उक्ते करून त्यो उतरां उलयना आमी ते आमी करिना तेन्ना आमकां सगळे देवाचे फावो जाता पण जो कोण ताळण्यो घेता कित्याक भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन समजा एका मनशाक बलात्कार करूंक जाय एक बँक चोरूंक जाय तो एक बायले कडेन वचून आनी बलात्कार करिना तो बँकेन वचून डायरेक्टली थंयसर चोरिना तो पयलो चिंतता देंवचार ताका ताळण्यो म्हणटा अरे त्या बायले कडेन वच तूं त्या बायले कडेन वच तूं त्या बँकेन वच चोरी कर तूं सुपर मार्केटान वच कितें ओडीन चोरून घे ह्यो ताळण्यो केन्ना येतात जेन्ना देंवचार आमकां ह्यो ताळण्यो आमच्या मनान घालता जेन्ना ह्यो ताळण्यो आमी घेता ताळण्यो घेता आमच्या मनान आनी त्या मनाचेर आमी नियाळ कोत्ता आमच्या मनाची देवाच्या उतरा वयर नोडसोडणी करिना आमी आतां त्यो ताळणी घेता आनी ते उतर आमी कोत्ता आमच्या जिवितान आता आमकां सगळे वायट आमच्या जिवितान फावो जाता त्योच आमच्या जिविताचो कब्जो घेता आनी आमचे निसणपण जाता देखून हे उतर आयज आमकां कितें सांगता पळयात कितें म्हणटा तें पळयात कितें म्हणटा तें तो म्हणटा 15 वडेन जशी एक बायल गर्भेस जावन भुरग्यांक जल्म दिता तशी आमची वडवणी वायटाचो गर्भ धरून पातकां जल्म दिता आनी मागीर पातकांतान उपजता तें सासणाचें मरण सासणाचें मरण भाव भयणीनो आमी सासणाचें मरण केन्ना मरता मेल्या उपरांत न्हय जेन्ना आमकां संय जाता ते पाटप पोत्तून करपाक आमी मनाची नोडसोडणी करिना आतां आमकां संय जाता आतां आमचें मन मोडटा आमचो आत्मो जो आसा जे आमकां देवान कित्याक जो मनीस खरेंच नवो जल्म घेता खरेंच जेजूचो पाटलादार जाता ताजो आत्मो जेजू सारको जाता त्या मनीस वय वायट कोत्ता पूण एके भाशेन पवित्र आत्मो ताका सांगता बाबा हें करनाका पवित्र आत्मो पोतून सांगता ह्या वाटेर चलनाका पूण जेन्ना आमी त्या वाटेर चलना हाचो अर्थ हाका दोन कारणां आसतात एक कारण म्हणल्यार आमी एक नवो जल्म घेवंक ना पवित्र आत्मा आमचे भितर ना आमी फकत आमच्या मना प्रमाणे चलता जो लोक जेजूचो पाटलादार ना खरें आमी एक नवे जिवीत आमी सारिना म्हणजे आमचे नवे जल्म जावंक ना देखून आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना हे एक कारण आसता दुसरें कारण म्हणजे कितें आमी एक नवो जल्म घेतला आमी खरें जेजू आमच्या भितर हा पूण आमी आमच्या मनाची नोडसोडणी करूंक पवित्र आत्मा आमकां सांगता अरे बाबा ते करिनाका आनी आमी पवित्र आत्म्याचें उतर आयकना आतां पोत्तून पवित्र आत्मा सांगता बाबा ते करिनाका होय कर तोय कर पूण आमी त्या पवित्र आत्म्याक आयकना आनी भाव भयणीनो हें जावन आसा एकदम व्हडलें पातक कित्याक जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां पोत्तून सांगता बाबा ते करिनाका तें उतर जेजूचें पाठ तुजो मोग इतलो करता पूण त्या उतरा प्रमाणे आमी चलना जेजू आमचे भितर हा पवित्र आत्मा आमचे भितर हा पूण त्या उतरा प्रमाणे आमी चलना आमी पवित्र आत्म्याक दुखयता एक वेळ येता एक दीस येता पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलोवपाक बंद करता पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलोवपाक बंद करता आनी भाव भयणीनो एक फाटी पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलोवपाक बंद करता त्या दिसा आमी जाता व्हडले गड्डे आतां कितें कर मागणें कर दिमी घाल नवेना कर तुमसार कर कसलोच फायदो ना कित्याक एक फाटी पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलोवपाक बंद करता ताका इंग्लिशीन म्हणटात वी हॅव ग्रीव्ड द होली स्पिरीट म्हणजे पवित्र आत्मा आमकां पोत्तून इतले म्हयने इतली वर्सां सांगत आसा पूण आमी ताचें आयकना आमी फकत आयकता भायर सोडटा आमचेंच करता अ टायम कम्स एक दीस येता पवित्र आत्मा आमकां उलोवपाक बंद करता आनी हें जावन आसा एकदम कितें म्हणटात तें इट इज अ होपलेस सिट्युएशन आमी फकत एका मेलेल्या भाशेन आसता वय आमी जेवता आमी खाता आमी इगोर्चेन बसता आमी कितें करूंक सोदता पूण आमी खरें म्हणल्यार मेलेले आत्मे जावन आसा मेलेले आत्मे म्हणजे हे फकत आमी जीत सारता जेवता सगळें करता पूण खेरीत भाशेन देवा मुखार
आमी ऑलरेडी मेलेले आसा कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर ना पवित्र आत्मा आमकां सोडला ताणें उलोवपाक बंद केला कित्याक इतलो टायम तो उलयतालो इतको मोगान आमकां सांगतालो पूण आमी ते आयकोंक ना आनी भाव भयणीनो आख्खा म्हणटात रेट्रोबेट हांव तुमकां हो स्क्रिप्चर दिता हो स्क्रिप्चर सांगता म्हणजे सिच्युएशन इतलें वायट जाता तें आनी ते आमी हांव सोदता की कोणूच आमच्या मदें कोणूच ना जे हे भोगता तो Hebrews chapter 6 verse number 6. Sister Maria, please read this scripture. Please read this scripture. आणि हे सिच्युएशन जावन आसा आणि तोरी असताना भावार्थाच्या मार्गावेली जोर ती कोडसोल्ली तर ओसल्यांक नवे जिवीत मन बदलूंक परतून हाडूंक जावचेच ना ती आपणाचेरूच खास्त मागून देवाच्या पुताक नव्यान खुर्सार मारतात सोबे माजार ताच्यो खेळण्यो करतात सजमल्यात भाव भयणीनो तुम्ही सजमल्यात म्हणजे जेन्ना आमी खरें जेजूचेर भावार्थ दवरतले एक पाटी एक आमी नवी रोचना जाली पवित्र आत्मा आमचे भितर येयलो आमकां उतराची सजमणी दिली देवान आमकां सजमणी दिली उतरा वयर आरे बाबा हें करूं नाका बोगसणे दी बऱ्या मार्गार चल असल्यो वस्तू करी नाका पूण आमी फकत आयकता आनी आमी तें उतर पाळिना जाकोबाचो पयलो अभिस्वर वड 22 कितें म्हणटा तुम्ही फकत देवाचें उतर आयकनाकात पूण देवाचें उतर धरात पाळात तुमकांच फटोय नाकात पूण एक दीस जाता की आमी फकत आयकता हांगा वेता थी वेता ह्या प्रेगोदराक आयकता त्या प्रेगोदराक आयकता सगळ्या प्रेगोदराचे मागणे आयकता सगळ्या प्रेगोदराचें प्रिचींग आयकता पूण जेन्ना आमकां तें उतर पाळूंक जाय तें करूंक जाय आमी करिना आतां पवित्र आत्मा आमकां सोडटा आमचें आयकना आनी त्या वेळार भाव भयणीनो तेच घडटा तो कितें म्हणटा आनी तोरी आसतना भावार्थाच्या मार्गावेली जोर ती कोडसोडली तर एक असल्यांक नव्यान जिवीत मन बदलूंक परतून हाडूंक जावचेच ना हांव म्हणना तुम्ही समजता की हांव ही वस्तू शिकयता देवाचें उतर सांगता तर असल्या नव्यान जिवीत मन बदलूंक परतून हाडूंक जावचें ना देखून भाव भयणीनो खरोच आमकां जेन्ना आमी हें उतर आयकता हें उतर आमी फकत म्हजें उतर न्ही सिस्टर मारियाचें न्ही कोण हांगा शिकयता ताचें न्ही पूण हें देवाचें उतर जेन्ना आमी हें फकत उतर आमच्या कानान आयकता पण तें उतर पाळिना देवाचें उतर म्हणटा तर असल्यांक नव्यान जिवीत मन बदलूंक परतून हाडूंक जावचेंच ना कित्याक तांणी पवित्र आत्म्याचें उतर आयकोंक ना ताणें मनाची नोर्सणी करूंक ना ती आपणाचेरूच खास्त मागून देवाच्या पुताक नव्यान खुर्सार मारतात म्हणजे कितें जेजू परतून खुर्सार मारतलो ना खुर्सार मरचो ना कित्याक तो एक पाटी मेला पूण जेन्ना आमी जेजूचे रोगता वरवीं आमी एक नवी जल्म जाल्या एक नवी रोचना जाल्या आनी आमी परतून त्या किचडीन वता त्या जो लोक म्हणटा तो दुकर सगळो वायटा मातयेन वेता गोबरान वेता चिखलान वेता तीच भाशेन आमी त्याच चिखलान वेता आतां आमी त्या देवाच्या जेजूच्या रोगताक कसलोच मान दिना कसलोच रेस्पेद दिना आनी आमी परतून पवित्र आत्म्या उदेशी जेजू खुर्सार मारता आनी जेजू खुर्सार परतून मारूंक जायना पूण जो लोक ताणें जेजू पयलो मानला आनी आतां जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलना भाव भयणीनो ती एकदम व्हडलें पातक करतात कित्याक त्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना भाव भयणीनो आमी सजमनात की आमी क्रिस्त आमी भावार्थी जावन कसली जबाबदारी हा आमी केन्ना म्हणटा आमी आयकोया जेन्ना आमकां कितें प्रॉब्लेम जालो तेन्ना आमी देवाच्या उतरा वरवीं ना तर आमी आमचेच करुया आमच्यान करूंक जायना आमकां जबाबदारी हा आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता आमी देवाचें उतर पोरगोट करता आमी देवाच्या उतराची सजमणी घेता आमकां जबाबदारी हा रिस्पॉन्सिबिलिटी हा एक अकाउंटेबिलिटी हा की देवा मुखार आमी तें उतर पाळूंक जाय आनी तें उतर पाळल्या उपरांत आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक जाय ना तर आमी फकत आमी डोंगी जातले डोंगी म्हणजे कितें आमी येतले आनी सांगतले अरे बाबा अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय पूण आमीच करिना आनी आमी करिना जाल्यार ते आमकां कसलोच फायदो आमकांच जायना
पण आयकोता तांकांय फायदो जावचो ना कित्याक आमी फकत डोंग्या भाशेन उलयता खूब व्हडले शर्माक दितले पण आमीच ते उतर पाळचे ना देखून भाव भयणीनो गरज आमकां आमच्या मनाची नोडसणी करूंक हे उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक आनी जेन्ना आमी उतर पाळटा आयकात बरे भाशेन सोंपें जावचें ना संवसार आमचेर आड येतलो आमी तुज्या ऑफिसान तुज्या फॅमिलीन तूं कोण वायट करता जाल्यार तूं ताका सांगता अरे बाबा थंय मोगान सांगूंक जाय तुमी सांगिनाका अरे बा बंद कर हें सारकें न्हय ते तुका म्हणटलें तूं कोण रे कितें आमी सांगता तें मोगान सांगुया एके भाशेन विथ पेशन्स आमी सांगुया कित्याक जें आमी स्वत सांगता तें मोगान सांगुया पूण जेन्ना आमी तें मोगान सांगता थोडो लोक आमचेर आड येतलो तो म्हणटलो तूं कोण रे तूं खंयचो प्रेगादोर रे तूं कोण रे आमकां सांगपाक आमी जाणो आमी कितें करता तें तूं आमकां सांगिनाका पूण आमकां तें नाकारपण नाका आमकां कोणान कितें वायट म्हणलें नाका आमकां कोणें आमकां कितें भाशेन कितें वायट म्हणलें ओ आमकां आमचेर कितें आमकां वायट करीत म्हणून तें नाका म्हणून आमी ओगी रावता आनी भाव भयणीनो तेन्ना आमी तें देवाचें उतर तांकां actually we make them reject the truth आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां एक अकाउंटेबिलिटी की आमी दुसऱ्यांक ते रिजेक्ट करपाक दिवपाक न्हय म्हणून आमी तांकां सांगूंक जाय तांकां रिजेक्ट करून न्ही तांकां जाय जाल्यार तांकां रिजेक्ट करून न्ही पूण तुमी ओगी रावं नाकात तुमीच पयलें पाळा नातर आमी म्हणटले अरे बाबा चोद नाका आनी पयलीं आमी चोदता जाल्यार आमच्यान सांगूंक जाता ना देखून आमी पयलें उतर पाडूंक जाय तेन्ना आमी दुसऱ्यांक सांगूंक जाय बाबा हें करूंक नाका देवाचें उतर शीक देवाचें उतर पाड हें खोर देवाचें उतर कित्याक आमी करता आमकां पवित्र आत्मा आदार दिता आनी तेंच आमी दुसऱ्यांक सांगूंक आयजतान आमी पावुया आमेन प्रेज गॉड थँक यू जीसस हांव जाणा वेळ जालो म्हणून अजूनय थोडी शिकवण आसली सांगपाची आनी वरभर लागतलें पूण आमी दुसरे फावटी शिकवण करुया पूण खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो आमी जेन्ना ताळण्यो येता देवा कडसून केन्ना ताळण्यो येनात ताळण्यो ज्यो येतात दोनचारा कडसून येतात पूण जेन्ना ताळण्यो येतात आमी देवाचें उतर दिवंक जाय पवित्र आत्म्याच्या आदारान त्या मनाची नोडसोडणी करूंक जाय नोडसोडणी केल्या उपरांत तें उतर आमी पाळूंक जाय फकत आयकलें कसलोच फायदो जावचो ना तें उतर पाळूंक जाय आनी जेन्ना आमी उतर पाळूंक वेतले वय त्रास येतले दोनचार येतलो आमच्या पूण आमी पवित्र आत्म्या उदेशी ताज्या आदारान आमी सदांच जैतिवंत जातले आनी जेन्ना जैतिवंत जातले आमी बुधवारा दीस येतले आनी आमी आमची घोवायकी दितले Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Okay, Jacinta. I'm there. I'll start? Yes. अनोद बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक वाकाणणी आनी आर्गां तुका बापा जेजू क्रिस्ता आनी पवित्र आत्म्या आयज ह्या वेळार हांव ही संदी घेता बापा तुका आर्गां वाकाणणी आनी महिमा दिवच्या पासत बापा आयज तुवें आमकां सगल्यांक एकठांय केल्ल्या पासत तुजे भोव मोलादीक उतर आयकोपाक लागोन आमच्या भावा विन्सेंटा उद्देशी ताणें आयज तुज्या उतराचेर उजवाड घालून आमकां सगल्यांक कोळीत केलें तूं तुज्या पवित्र उतरा वरवीं आमकां कितें सांगोंक सोदताय तें तर आमचेर बेसांव घाल सायबा आमकां तुज्या उतराची समजवणी मेळच्याक त्या उतरा वरवीं आमच्या मनाची नवसरणी करून तुजे उतर बरे भाशेन आमच्या मनांत दवरून त्या तुज्या उतरा प्रमाणे चलोंक हें मागणें हांव त्या जेजूच्या नांवांनी करता आमेन. Amen. 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 Thank Wonderful, you, Sister Jacinta. Jacinta.
Praise Thank you. God. Praise God. Beautiful prayer. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus.